जेसु मोगाड़ा आराधन तुका जेसु मोगाड़ा आराधन तुका कुपे सागोरा आराधन तुका ईसुड़बो नारा आराधन तुका जेसु मोगाड़ा जेसु मोगाड़ा आराधन तुका जेसु दयाला आराधन तुका कुरपे सागोरा आराधन तुका येसुड़बो नारा आराधन तुका undiaru partu lipona sai दैविक तुझो वाडूना साय उंड्यारू पार तू लिपोना साय दैविक तुझो वाडूना साय कुरपेन तो आमका नेडोना साय पोवी सांगा तुझो थीवुना साय कुरपेन तो आमका नेडोना साय नुबी सांगा तुझो थीवुना साय जेसु मोगाड़ा आराधन तुका जेसु दयाला आराधन तुका कुरपे सागोरा आराधन तुका येसुड़बो नारा आराधन तुका स्वादी जेसु तू आमचो आसरो तुझे विना कोण आमकां दुसरो स्वादी जेसु तू आमचो आसरो तुझे विना कोण आमकां दुसरो सौम्या जेसु तू गोडी बरो तुमचो आमच्या जिणेचो एक तारो सौम्या जेसु तू गोडी बरो तुमचो आमच्या जिणेचो एक तारो जेसु मोगाड़ा आराधन तुका जेसु दयाला आराधन तुका कुरपे सागोरा आराधन तुका
सर्व नारा आराधन तुका जिसु मोगाला जिसु मोगाला आराधन तुका जिसु दयाळा आराधन तुका कृपे सागरा आराधन तुका ये सर्व नारा आराधन तुका Namantuka, Vandantuka, Stadituka, Chituka, Chis, Vandidaunuka, Sidaunuka, Naman, Hallelujah, 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 Chisu Mogala, Chisu Dayala, Aradantuka, Namantuka, Vandantuka, Hersidaunuka, Vandidaunuka, Namantuka, Hallelujah. सुम्याची स्तुती करचा सुम्या सांगता थोडो वेळ करसून चाक मगाच्या बाबा बहिणी नम्यांग सरसा बापाक आराधन करूंक पुताक आराधन करूंक पवित्र आत्म्याक स्तुती करूंक ह्या सकाळच्या वेळार आमी सांगता जमल्या थोडो वेळ मौन रावन आयचो सगळो मागण्याचो वेळ सुम्याक आमी समर्पण दिवया कोणा पासत आमी मागोंक आयल्या खंयच्या गरजां पासत आमी मागोंक आयल्या खंयच्या उपकारांक आमी अर्गां दिवंक हांगासर आयल्या तसो एक गटीभर उडास काडया आनी मौनपणी सुम्याचो आदार सगळ्या आमच्या ह्या मागण्याचेर आमी मागया Ergaan tuka samia Jesu. Ergaan tuka samia Jesu. Hoglap tuka samia Jesu. Hoglap tuka samia Jesu. Aradan tuka samia Jesu. Aradan tuka samia Jesu. Jai tuka samia Jesu. Jai tuka samia Jesu. Stuti tuka samia Jesu. Stuti tuka samia Jesu. Wakarni tuka samia Jesu. Wakarni tuka samia Jesu. Hallelujah. 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 मगाळ बाबांनो आणि बहिणींनो आज वेंगसर या आराधनान भाग घेत आसतना सुम्याची कृपा आमी मागोंक आयल्या एक गटीभर बसया कीर्तन 46 वाक्य 1, 2 आणि 3 अशें म्हणटा देव आमचो आसरो आनी आमचें बळ कश्टाक अंतच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार देव आमचो आसरो आनी आमचें बळ कश्टा आकांताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार कीर्तन 46 उतरांतलें पयिल्लें वाक्य देखून भुंय कांपत जाल्यारी दोंगर दर्याच्या गुंडायेन पडतीत जाल्यारी दर्याचें उदक गरजून फेणत जाल्यारी आनी ताच्या उसंबाळायेचे दोंगर तरतरती जाल्यारी आमी भियेवचें नांव प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड ह्या उतराचेर आमी फाटी येता न्ही
कीर्तन 66 या कीर्तनाचे तकले नाव आसा देव आमचो आसरो. देव आमचो आसरो. देखून ह्या कीर्तनाची हर एक उतरां बारीक अपुरबायेची. ह्या कीर्तनाच्या उतरांतलीं थोडीं उतरां आमी मस्तपटी आयकल्लीं आसात. दळबारांचो सर्वेस्पर आमचे सोबे आसा, जाकोबाचो देव आमचें कोटें. सांगाता म्हणया, दळबाराचो सर्वेस्पर दळबाराचो सर्वेस्पर आमचे सोबे आसा, आमचे सवे आसा. जाकोबाचो देव जाकोबाचो देव आमचें कोटें. आमचें कोटें. दळबाराचो सर्वेस्पर दळबाराचो सर्वेस्पर आमचे सोबे आसा, आमचे सवे आसा. जाकोबाचो देव जाकोबाचो देव आमचें कोटें. आमचें कोटें. देखून मगाचो बाबा भयणीनो, देव आमचे सांगाता आसा. देव आमचो आसरो. विविध बसवणी पवित्र पुस्तकांत ताणें दिल्ल्यो आसात. विविध बसवण्या मरिफात आमकां ताणें घड केल्लें आसा. देखून देव आमचो आसरो, तो आमचें कोटें, तो आमचें सांगाता आसा. आज ह्या आराधनाच्या सुरवेर जर हो भावार्थ आमी आमच्या काळजा मनान घट्ट थीर दवरलो तर खंडीत जावन हें मागणें हें नवें हें आराधन सफळ जातलें. देखून देव आमचें सांगाता आसच्याक आमी मागया, सोम्या आमचे सोबे तूं राव, म्हाका तुजे सोबे रावच्याक तूं म्हाका आदार दी म्हूण आमी मागया. देखून हे सगळ्या आराधना वेळी सोम्या लागीं आमी मागच्याक आनी तो आमचो आसरो आनी बोळ म्हणलें समजून घेवच्याक आमी प्रयत्न करया. गवया आमी गीत सोम्याचें बरेंपण, सोम्यान केल्लीं सगळीं विजमितां वखाणून नमो नमो जेजू क्रिस्ता. तुमच्या बुकांनी पान नंबर 17. नमो नमो जेजू क्रिस्ता, उंड्यारू पालिपो आसच्या. नमो नमो सोडबोंधरा, सक्रमेंटांत आमकां रक्षा. नमो नमो जेजू क्रिस्ता, उंड्यारू पालिपो आसच्या. नमो नमो सोडबोंधरा, सक्रमेंटांत आमकां रक्षा. सर्गी सोतीर तूं आमकां मेळूंक रावला. देवपण लिपोवन तुवें उंड्याचेर घेतला. उंड्या वयना तूं आमचें खाण साता. आमच्या मोगान भरून तुका समर्पिता. नमो नमो जेजू क्रिस्ता, उंड्यारू पालिपोन आसच्या. नमो नमो सोडबोंधरा, सक्रमेंटांत आमकां रक्षा. चिन्येचे सूख तुका सांगो आयल्या. तुझे तोंड घुसवून आशेर आंगारावल्या. ए जेजू ये आमकां मेळूंक तूं ये. तुझे कृपेचे
내냐 번나게 너무 너무 예수 그리스도 우리 하루 빨리 보냈어 너무 너무 술분 바라 Sakramenta tam karacha Lagi sertau somya saktau tuji gosa Tuche sengira bisa tau jingi gorsa संतोष सतावा मी ठेवून तुझे दर्श साक्षी तुका आम्ही तुझा पवित्र स्पर्श नमो नमो येशू ख्रिस्ता उद्या रूपाली पुनश्चा Namo Namo Surubundhara Sakramenta tam karacha Namo Namo Yesu Krista Unyaru Pali Punascha Namo Namo Surubundhara Sakramenta tam karacha Hallelujah, 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 Hallelujah. Namo Namo Yesu Krista. आमच्या आमच्या देवा आमच्या सुंदर हृदयांतुका नमन तुका हालेलुया हालेलुया हृदयान जिसु हृदयान जिसु नमन तुका जिसु अगला तुका जिसु महिमा तुका जिसु वंदिता तुका जिसु जय जय तुका जिसु हालेलुया 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 Namo Namo Yesu Krista Undiaru Pali Ponascha Namo Amcha Surubundara Sakramenta Marifat Amkara Konvercha अपूर्वयाच्या गीता सोवे सोम्याची स्तुती आम्ही केली आराधन आम्ही केले मगाळ बाबांनो आणि बहिणीनो एक भावार्थ आणि एक बरोवचो फेथ अँड होप म्हणून आमी इंग्लिशान म्हणटा एक भावार्थ आनी बरोवचो आमच्या काळजा मनांत आसा तर आमी कितेंय करूंक साध्य आसा खंयसरी जियोंक साध्य आसा असलो बरोवचो आनी भावार्थ दिवचो जावन आसा त्याच सोमयान हर एक घडी जिविताची आनी जिविताची हर एक कामां मगाळ बाबा भयणीनो आसात भावार्थांत आनी बरवशान मात मनीस उदक नासतना जेवण नासतना थोड्या वेळाक कांय वानशेत कोणना कांय एक जेवी नासतना एक 2-3 दीस कांय उदक नासतना एक दीस पूण मनशान बरवसो सांडल्यार होप म्हूण आमी म्हणटा मनशान बरवसो सांडल्यार एक म्हयनो सोडा एक हप्तो सोडा एक दीस सोडा एक घडी जिवंक कश्टांचे देखून हर एका दिसा एका बरवशान जिवनच्याक प्रेरण दिवचो जावन आसा सोमी जेजू क्रिस्त जिविताच्या सवार कश्टा नश्टा संदर्भांनी
आमी बाबार्थ बरोवसो सांडुल्लो आसा निंगी मरिया म्हूण आमकां बगुल्लें आसा कितेंच नाका म्हणून सांगिल्लें आसा मैजेन जेन्ना देवान ताका एक परजा चलोवंक आज्ञा दिल्ली आनी ताका विणसून काडिल्लें मैजे म्हणालो म्हाका नाका हें जायना म्हजें तावन हो लोक म्हाका आयकना हांकां जेवंक खावंक दिवन म्हाका पुरो जालें सोम्या म्हाका पुरो म्हूण सांगिल्लें ताणें असले सबार संगती घडितां पवित्र पुस्तकांत आमकां मेळटात मनीस देवान विणसून काडलेले बरोवसो सांडिल्ले देखून म्हाका बाबा भयणीनो सबार जिविताच्या सबार संगतींनी संदर्भांनी आमी थोडे फावटी बरोवसो सांडुल्लो आसा जावं पिडाशिडा येता आसतना जावं हेरांनी आमचे विरोध नाका जाल्ले म्हणटा आसतना वा आमचे रीण वाडिल्ल्या तो वळू वा आमकां हेरांनी सांडून घाल्ल्या तो वळू जो आमच्या कुटुंबांत एक अवचित मोर्न घडिल्ल्या वेळार आमची मोगाची मनशां आमचे तावन पयस गेल्ल्या वेळार आमी बरोवसो सांडटा वी लूज होप नसल्या संदर्भार आमकां आमचे सांगता आशिल्लो आमकां एक धैर्य दिल्लो आनी आमकां मोगान बरयल्लो तसो स्वामी जेजू क्रिस्त प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड आनी तसो बरोवसो देव तसो भावार्थ दिवचो देव आज म्हज्या आनी तुज्या मुखार आसा ही इज द गॉड ऑफ होप बरोवसो देव तो ही इज द गॉड ऑफ फेथ तो भावार्थसो देव आनी तो भावार्थ आनी बरोवसो जर म्हज्या काळजांत उरला तर म्हज्या काळजांत हांवें घट्ट मनान दवरला तर कसलीय पिडाशिडा येवं दी कसलेय आकांत मोर्न आमच्या कुटुंबांनी येवं दी ह्या संदर्भात देव म्हजे सांगता आसा तो म्हजो आसरो म्हजें कोटें जाकोबाचो देव किर्तनाची उतरां 46 ती उतरां परत परत आमी म्हणत जाय देव आमचो आसरो तो आमचो कोटें दळबाराचो सर्वेस्पर आमचें सोबें आसा जाकोबाचो देव आमचें कोटें जाकोबाचो देव आमचें कोटें देखून जेन्ना देव आमचो कोटें जावन आसा तो आमचो रक्षक जावन आसा तो आमचो आसरो जावन आसा आमकां भेना देखून ह्याच बरोवसो दिवच्या सोम्याच्या पांयां तळा आमी आसा मोगाच्या बाबा भयणीनो बरोवसो दिवचो सोमी मनीस मस्त बरोवसो दितात प्रॉमीस दितात प्रॉमिसास म्हणटा आमी निंगी उतर भास दितात मनशान दिल्लें उतर भास मनशान दिल्लो बरोवसो मनशान दिल्लो भावार्थ थोडे फावटी तो दंडळटा दिल्लें उतर मनीस फाटीं काडटा निंगी थोडे फावटी मनशान दिल्लो बरोवसो हांव तुका इल्लेशें काले म्हणी एक हेल्प करता म्हूण सांगलेलो मनीस थोडे फावटी फाटीं सरता जावंक पुरो वा हांव तुजें सांगता आसा हांव तुका सोडून वचना म्हूण सांगिल्लो मनीस फाटीं सरता जावंक पुरो मनशा जिवितांत पूण देवान केदोळा सांगलां पळय हांव तुजें सोबें आसा तो फाटीं सराना प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड देखूनच पवित्र आत्म्याक ताणें आमकां पाठयल्लें आनी तो आमचे सांगता आसा म्हूण पाराकलीत म्हूण सांगिल्लें न्ही बुजवणदार बूद देणार आनी तो पवित्र आत्मा आमचे सोबें आसा देखून आमी हर एकल्यानी भियेवचें न्ही बगार बरोवसो देव म्हजे सोबें आसा म्हणलें तें घट पातयेनी म्हजे सांगता आसूं दी देखून म्हाका बाबा भयणीनो ह्या आराधनाच्या वेळार आमी भाग घेत आसतना देवान केल्ल्या सक्कड बरेपणाचो उडास कडून ताची स्तुती आमी गावंक पावो देखून उबी रावया एक स्तुती गीत आमी गावया आनी त्याच बरोवसो दिवच्या देवाक भावार्थ सोडोवच्या देवाक आमी अर्गां दिवया आनी ताची आमी स्तुती करया संतोषान ताळयो पेटोवन हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया आमी हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया आमी हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया आमी हरसून गावया हरसून गावया
हर्षनगाव्या हर्षनगाव्या आम्ही हर्षनगाव्या देवा बापा हर्षनगाव्या जीसू सोम्या हर्षनगाव्या पवित्रात्म्या हर्षनगाव्या त्रिएका देवा हर्षनगाव्या आणि देवा बापा हर्षनगाव्या जीसू सोम्या हर्षनगाव्या पवित्रात्म्या हर्षनगाव्या त्रिएका देवा हर्षनगाव्या 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 आम्ही हर्षनगाव्या 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 आम्ही हर्षनगाव्या जीवदातारा हर्षनगाव्या जीवितिल्या हर्षनगाव्या कृपेवंता हर्षनगाव्या ससनाच्या बापा हर्षनगाव्या आणि जीवदातारा हर्षनगाव्या जीवितिल्या हर्षनगाव्या कृपेवंता हर्षनगाव्या ससनाच्या बापा हर्षनगाव्या 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 आम्ही हर्षनगाव्या 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 आम्ही हर्षनगाव्या दैवी उसवाडा हर्षनगाव्या रायांच्या राया हर्षनगाव्या सताच्या आत्म्या हर्षनगाव्या सर्वत्वेधारा हर्षनगाव्या दैवी उसवाडा हर्षनगाव्या रायांच्या राया हर्षनगाव्या सताच्या आत्म्या हर्षनगाव्या सर्वत्वेधारा हर्षनगाव्या 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 आम्ही 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 हर्षनगा हालेलुया 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 आमेन 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 हालेलुया 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 ओगला तुका बापा बुद्धा पवित्र आत्म्या नमन तुका ओगला तुका छी छी तुका हालेलुया हालेलुया हर्षनगाव्या 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 आम्ही हर्षनगाव्या हर्षनगाव्या
हर्षण गाऊया, हर्षण गाऊया, आम्ही हर्षण गाऊया. मुगाळ बापा, तुझे मुखार आमी हात जोडून आसा. तुवें केल्ल्या सकड उपकारांचो उडास आमी काडटा. फाटल्या दिसांनी तुवें आमकां राखून व्हेल्ल्याक, एक बरो पावस आमकां तुवें दिल्ल्याक, आमच्या कुटुंबांतल्या भुरग्यांक बरी भलायकी तुवें दिल्ल्याक, विशेश मोपान इस्कॉल सुरू जाला. म्हणजे भुरग्यांक इस्कॉलाक वेचाक बरी साल समखणी तूं फावो केल्ल्याक, मुखलो फुडार आशेन वचून आमच्या भुरग्यांक समर्पण हांगासर आयल्या. उडास आमी काडया. फाटल्या दिसांनी, फाटल्या म्हयन्यांनी, फाटल्या वर्सांनी देवान आमकां केल्ल्या सकट बरेपणाचो सुम्याक आमी हरसून गायलें. कित्या खातीर आमी ताका हरसूंक जाय, कित्या खातीर ताची आमी स्तुती करूंक जाय, कित्या खातीर आमी ताका अर्गां दिवंक जाय. उडास काडया. सुम्यान आमच्या जिवितांत कितें सकट बरेपण केलां म्हूण. एक बरी भलायकी तुमकां दिल्या, एक बरें कुटुंब तुमकां दिलां, बरीं भुरगीं तुमकां दिल्यांत, बरें काम तुमकां फावो जालां, एक बरें घर तुमच्या जिवितांत तुमकां देवान फावो केलां. कुटुंबांत बरी सैरीक आसा केल्या. सुम्या कडेन मागचें मात्र न्ही, सुम्याक स्तुती करूंक कितले सकड अवकाश म्हाका तुका आसात. एक डिबर मौनपणी उडास आमी काडया. सुम्यान केल्ल्या सकट बरेपणाचो. अर्गां तुका सुमिया, अर्गां तुका धनिया, अर्गां तुका, अर्गां तुका आता आनी ससना. म्हाका रसलो तुजो मोखचा, तुवें म्हाका पोसलो तुजी साकडी करच्या, तुवें म्हाका विसलो सस्नीक सुखाक पावच्या. तरी हांव फावो न्हय, सुम्या हांव फावो न्हय. अर्गां तुका सुमिया, अर्गां तुका धनिया, अर्गां तुका, अर्गां तुका आता आनी ससना. सुम्यान केल्ल्या बरेपणाचो उडास आमी काण. अर्गां तुका सुमिया हें गीत आमी गायलें मोगाच्या बाबा भयणीनो. कीर्तनाचें पुस्तक कीर्तना 54. हें कीर्तन आकांतांत देवाक कित्या खातीर उलो मारिजे, आनी आकांतांत देवाक हांवें उलो मारल्यार कितें जाता म्हूण सांगल्या विशयांत आसा. कीर्तन नंबर 54. देवा तुज्या नांवान म्हाका निवाज, तुजे पदवेन म्हाका नीत करून दी. देवा म्हजें मागणें आयक, म्हज्या तोंडांतल्या उतरांक खाण दी. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. आमी हर एकल्यानी आशेवंचे आनी मागचे इतलेंच. म्हज्या मतीन कितें आसा तें तूं समजून घेवच्याक, आनी म्हज्या तोंडांतलीं उतरां कितें आसा ती तुज्या कानान पडून तुवें म्हाका आयकुवच्याक. देखून आकांतांत देवाक उलो ह्या कीर्तनाच्या उतरांत आसा. देवा म्हजें मागणें आयक, म्हज्या तोंडांतल्या उतरांक कान दी. सांगाता आमी म्हणया, देवा म्हजें मागणें आयक, देवा म्हजें मागणें आयक, देवा म्हजें मागणें आयक, देवा म्हजें मागणें आयक, म्हज्या तोंडांतल्या उतरांक कान दी.
तुझ्या तोंडांतल्या उतरांक खाण दी म्हज्या तोंडांतल्या उतरांक कान दी म्हज्या तोंडांतल्या उतरांक तूं खाण दी म्हज्या तोंडांतल्या उतरांक कान दी म्हज्या तोंडांतल्या उतरांक तूं खाण दी देवा म्हजें मागणें आयक देवा म्हजें मागणें आयक देवा म्हजें मागणें आयक देवा म्हजें मागणें आयक म्हज्या तोंडांतल्या उतरांक कान दी तुझ्या तोंडांतल्या उतरांक खाण दी Praise the Lord. Praise Lord. Praise the Lord. Praise Lord. Praise the Lord. Praise Lord. Hallelujah. 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 मगाळ बाबा भयणीनो सबार पोटी आमच्या तोंडांत देवा कडेन मस्त मागणी विचारता हांव निंगी विचारता हांव ना थोडे पोटी देवाक अर्गां दिवच्या की चड आमची मागणी मस्त आसतात निंगी देखून तोंड उक्तें केल्यार देवा कडेन देवा हें दी म्हाका तें दी म्हाका तें जाय म्हणजे समाधान इल्लें दी म्हाका देखून आदलें कितें आसा पळय देवान दिल्लें समाधान देवान दिल्लें बरेंपण तुमकां विसरूंक साध्य आसा गी ना न्ही देखून वेळा काळाक पावस वेळा काळाक वत वेळा काळाक कितें जाय सक्कड देव आमकां दिता वय गी न्ही वय देखून थोडे फावटी हें आसून आमी समाधानी जायना जाता गी आमकां कितलें दिल्यार पावना कितलें जेवल्यार भूक लागतात न्ही थोड्या वेळाक इल्लीशी भूक इल्ली माजोवंक पुरो न्ही सकाळीं तुमी घट्ट जेवून आयल्यात थोडी आतां इल्ले 11-12 वरां जाताना खावन जाता इल्लीशी भूक लागता तशेंच देवा कडेन मागचें तशें सादारण जेवल्लें बरीच केदळा भूक लागता पळय देवा कडेन हांव धांवून येता देवा म्हाका इल्लेशें दी जेन्ना म्हजें पोट भरता पळय तेन्ना हांव सुशेगाद न्हिदता आनी म्हणटा देवा सक्कडे म्हाका दिलाय आनी बरें जालें म्हण परतून म्हाका भूक लागता देखून हर एक पोटी तूं केदाळा येताय पळय देवा लागीं भूक लागता तुका रांदून वाडसो तुज्या पोटाक कितें काण जाय तें दिवचो तो जावन आसा स्वामी जेजू क्रिस्त देखून साका आमी जिवीत असो उंडो म्हणटा प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड स्त्रियेन कितें म्हणलें उदक पिवंक गेल्ले कडेन जेजू हिंगी तान लागतना उदक दिलें जेजून कितें म्हणलें हांव दिता तुका उदक ससनीक जिविताचें केदींच तुका तान असलें उदक दी सोमया म्हूण कोणें विचारलें स्त्री म्हणाली देवा जेजू असलें उदक म्हाका पियोंक दी आनी मुखार म्हाका तान लागनाजो आनी मुखार म्हाका भूक लागनाजो असलें उदक देखून आमी म्हणटा न्ही तुज्या तोंडांत वळटा तीं उतरां सासणीक जिवीत दिवची सासणीक जिविताची सासणीक म्हणल्यार कितें सासणीक म्हणल्यार इटर्नल म्हण इंग्लिशान म्हणटा ससनाच्या ससनाक देखून तुमी जेवल्लें जेवण करगता पोटांत आनी खावन जाता परत भूक लागता पूण देवान दिवचें उतर कितें आसा तें सासणीक जिविताचें देखूनच ताका जिवीत असो उंडो म्हणटा हांव स्त्रियेन विचारलें जेजून सांगतना हांवें दिवचें उदक आनी मुखार तूं तान येवची नाय ती म्हणाली सोम्या दी असलें उदक म्हाका दी असलें उदक म्हाका देखून देवान दिवची ती सकत ताणें दिवचें तें उदक ताणें दिवचो तो उंडो ताणें दिवची ती उतरां ती सासणीक जिविताची परत परत आमकां तान लाग जाय म्हणटा उतरांची तान आसा जें म्हणटा न्ही देवाच्या उतराची तान आजसय तरी पूण म्हाका बाबा भयणीन देव म्हाका आदार दिता आनी सांबाळटा म्हाका तो म्हजें सवें आसा म्हजें सवें आसा देखून देवाक आमी ताणें केल्ल्या सक्कड उपकारांचो अर्घ दिलो एक घडीभर मावून रावया दोळे आमचे दंपया आयच्या दिसा ह्या आराधनांत भाग घेवन आमी हर एकले आयले हांव मोगाच्या बाबा भयणीनो आमचें कुटुंब आमचें काम आमचें शिकप आमचें जिवीत सोम्याक आमी समर्पूंक जाय जिवितांत ताणें मस्त बेसांवां गेल्यान म्हज्या कुटुंबाचेर म्हजे वयर म्हजे भलायके वयर म्हज्या भुरग्यांचेर पती पत्नीचेर म्हज्या कामांचेर म्हज्या जाग्याचेर म्हज्या दुस्मानाचेर ताणें आशिर्वादां वतल्यान उडास आमी काडया सोम्याक आमी समर्पया आमचें सगळें जिवीत
आज या सोबीत आराधनान भाग घेवन ह्या पुनशेतान आमी आज सावमगाच्या बाबा भयणीन सोम्याचो आदार मागच्याक ताचें उतर आयकोंक आमी हांगासर आयल्या, ताचे कडेन मागोवंक आमी आयल्या, सासनीक जिविताचीं उतरां घेवच्याक आमी आयल्या, सासनीक जिविताची तान आमकां मेळच्याक उतर घेवंक आमी आयल्या मोगाच्या बाबा भयणीन. देखून एक समर्पण आमच्या जिविताचें आमी करया. हे समर्पणाचें गीत गायत आसतना मोगाच्या बाबा भयणीन सगळें आमचें जिवीत सोम्याक आमी भेटोवन दिवया. आयचें आराधन, आमचें कुटुंब, आमचें शिकप, आमचें काम, आमचें दुस्मान, आमचें रीण, आमची मतीची विराराय, ना समाधान, अशांती हें समर्पणाच्या गितान सोम्याक समर्पया. ಹತ್ತಿರವೇ ಇರು ಯೇಸುವೇ, ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರು ಯೇಸುವೇ, ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಸಹಾಯದ ಹಸ್ತ ನೀಡಲಿ. ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಸಹಾಯದ ಹಸ್ತ ನೀಡಲಿ. ಹತ್ತಿರವೇ ಇರು ಯೇಸುವೇ, ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರು ಯೇಸುವೇ, ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೀವಿತದ ಕಷ್ಟಗಳ ತುಕ ಸಮರ್ಪಿತ ಬಲಹೀನ ವೇಳೆಯುಳು ಬಲವಾಗಿ ಇರು ಯೇಸುವೇ, ಬಲಹೀನ ವೇಳೆಯುಳು ಬಲವಾಗಿ ಇರು ಯೇಸುವೇ, ಅಜ್ಞಾನದ ವೇಳೆಯುಳು ಜ್ಞಾನವ ನೀಡು ಯೇಸುವೇ, ಅಜ್ಞಾನದ ವೇಳೆಯುಳು ಜ್ಞಾನವ ನೀಡು ಯೇಸುವೇ, ಹತ್ತಿರವೇ ಇರು ಯೇಸುವೇ, ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರು ಯೇಸುವೇ, ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಸೈತಾನನ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡಿ ಯೇಸುವೇ, ಸೈತಾನನ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡಿ ಯೇಸುವೇ, ವಾಕ್ಯದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡಿ ಯೇಸುವೇ, ವಾಕ್ಯದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡಿ ಯೇಸುವೇ, ಹತ್ತಿರವೇ ಇರು ಯೇಸುವೇ, ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರು ಯೇಸುವೇ, ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಮಾರ್ಗ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗುವಾಗ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರು ಯೇಸುವೇ,
ಮಾರ್ಗ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗುವಾಗ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರು ಯೇಸುವೆ. ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಥಳವ ನನಗೆ ನೀಡು ಯೇಸುವೆ. ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಥಳವ ನನಗೆ ನೀಡು ಯೇಸುವೆ. ಹತ್ತಿರವೇ ಇರು ಯೇಸುವೆ. ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೀಸಸ್ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರು ಯೇಸುವೆ. ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ನೀಡಲಿ. ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಸಹಾಯದ ಹಸ್ತ ನೀಡಲಿ. ಹತ್ತಿರವೇ ಇರು ಯೇಸುವೆ. ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರು ಯೇಸುವೆ. ಹತ್ತಿರವೇ ಇರು ಯೇಸುವೆ. ಕಷ್ಟದ ಸಮಯ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರು ಯೇಸುವೆ. ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 सुमियाक तू आमच्या संगत राव सुमिया. तू आमच्या संगत रावल्यार आमचे कस निवारतात म्हणून आमी मागलें. बरोवसो दिवन तो स्वामी आमचे सगळे आसा मगाच्या बाबा भयणीनो. ताचे विणे आमी कोणा कडेन वचूंक जाय. तो नासतना आमी खंयसर वेचें. जिवितांत कितलेंय बरेपण पयशे भांगार आस्त आमचे कडेन आसूं दी. कितलेंय व्हडलें घर आमचे कडेन आसूं दी. कितलेंय सोबीत वस्तू म्हजे सगळे आसूं दी. कितलेंय भांगार म्हजे सगळे आसूं दी. पूण मनशान समाधान होगडायलें तर, मनशान बरवसो होगडायलो तर, मनशान शांती होगडायली तर कितेंच नाका. हय गे जाय गे नाका. कितेंच नाका. सबारपोटी जिवितांत अशेंच घडटा. असल्या संदर्भार सोम्या लागीं आमी परत पाटी वेता आनी सोम्या लागीं आमी मागता. सोम्या म्हजें समाधान म्हाका वाटेन दी. म्हजी शांती म्हाका पाटीन दी. आनी खंडीत जावन शांत समाधान बरवसो बाबार्थ दिवचो तसो स्वामी आमचे सगळे आसा मगाच्या बाबा भयणीन. थोड्याच वेळान देवाचें उतर आमी आयकूंक वेता. थोडो वेळ सोम्याचो नियाळ आमी करूंक वेता. आमी मागया सोम्या लागीं तुज्या पवित्र आत्म्याची सकत आमकां तूं दी. तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां तूं भर सोम्या. आनी आज तुज्या पांयां तळा आमी आयिल्लीं तुजें उतर आमी पाटीं घरा व्हरच्याक आमकां तूं फावो कर. किर्तनाचो पुस्तक म्हणटा सर्वेस्पर आपल्या इश्टांक निदेंती दिता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हर एक पोटी रेते वेळार आराधना वेळार हांवें सांगचें उतारेन सर्वेस्पर आपल्या इश्टांक निदेंती दिता. देखून तुमकां इल्लीशी न्हीद आयल्यार, तुमकां इल्लीशी जेम आयल्यार, तुमकां इल्लेशें पुरो जाल्यार सर्वेस्पर तुका कितें दी जंय पळय तो दिताच. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हें तुमी पातयतात की सर्वेस्पर आपल्या इश्टांक निदेंती दिता. तूं न्हिदोनास, तूं जेम काड, तूं कितेंय कर, सर्वेस्पराक कितें दी जें म्हूण तुका मोन आसा पळय तो दिवनूच सुशुद्ध दिताच. देखून म्हाका बाबा थोडे पोटी तुमी इसारनातलें, तुमी मागानातलें देव तुमकां दिता की ना. मस्त दिला न्ही, मस्त दिला, मस्त दिला. थोडे फावटी तुमी मागिल्लें देवान दिवना जावंक पुरो न्ही, तें तुमच्या स्वार्था खातीर मागलां जावंक पुरो.
वा म्हज्याच काल म्हणटात ते केशे कुस्त स्वार्था खातीर म्हाका इल्लें जाय म्हणल्या खातीर मागिल्लें जावंक पुरो पूण देवाक केदोळा खंयच्या वेळार कितें दी जाय म्हूण ताका कळीत आसा देखून तूं मागनातल्यार तुवें मागल्यार देवाक कितें दी जाय पळय तुका तो खंडीत दिता देखून देवाक आमी स्तुती करी जाय देवाचें आराधन करी जाय देवाक आमी अर्गां दी जाय कित्याक म्हणल्यार देवाक कळीत आसा म्हाका केदाळा खंयचें दी जाय म्हूण देखून सोम्यान म्हणलें न्ही देवान म्हणलें आसा तुज्या हाताच्या ताळवेर हांवें तुजें नांव लेखून दवरलां तुजे माथ्याचे हर एक केस लेगून मेजून दवरल्या देखून देवाक तूं खंय आसाय तूं कालें करताय तुका कितें जाय तूं कितें मागताय तूं कितें मागनाय तें कळीत आसा देखून सर्वेस्पर आपल्या इश्टांक म्हणजे तुमकां निदेंती दिता देखून मगाच्या बाबा भयणीन जें कितें तुमी मागतात जें कितें तुमी मागनात देवाक कितें दिवंक तुका मोन आसा तें खंडीत जावन देव दिता प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड देखून देवान म्हाका तें दिवना देवान म्हाका हें दिवना म्हूण मस्त पटीन देवाक कंप्लेन केल्लें आसा न्ही देवा कडेन विचारलें आसा देवा कडेन तुमी डिमांड केल्लें आसा एक आवय बरी आवय पळय आपल्या भुरग्याक विचारचे पयलें थोडे पटीन दिना दिता न्ही दिता तेजें व्हड जाल्यार भुरगें मागीर दिवचें उणें करता पूण भुरगें ल्हान आसतना भुरग्याक कितें केदळा दूद जाय केदळा जेवण जाय भुरग्याच्या किसड कोणाक कळीत आसा आवयक कळीत आसा देखून भुरगें खंय धांवल्यार खंय न्हिदल्यार भुरग्याक उठोवन धांवल्ल्या भुरग्याक धरून ताका उदक बरयता गिना दिता गिना भुरगें कितलेंय म्हणल्यार म्हाका पोटाक नाका म्हूण सांगल्यार आवय ताका धरून लायना गिना लायता गिना लायता न्ही पळयली म्हणून पुरो हें कालें भुरग्याक आवय त्या भुरग्याक भूक ना म्हणून भुरगीं सांगता की भूक लागता म्हणून ना बरें अप्रूप देखून भुरगें खंय धांवल्यार खंय लिपोवन बसल्यार तुमी ओडणान भुरग्याक खावच्या वेळार खावयतात की ना खातात तशेंच मोगाच्या भावांनी देव तसोच एक आवयशें मोन ताचें केदोळा आपणाच्या भुरग्यांक आपणाच्या इश्टांक कितें जाय खंयच्या वेळार कितें जाय म्हणून देवाक कळीत आसा आनी तो देव आमकां ओडनाडटा आनी आमकां कितें जाय जें पळय तो दिता हे आमच्या देवाचें विशेश आतां मोगाच्या भावा भयणीनो देखून देवाक तुवें लोन्स दिवंक जायना देवाक तुवें कितें पळय बरें करूंक करचें न्ही देवाक तुवें खंयच्याय रितीर बांदावंक जायना देवाक कितें दिवंक आसा पळय तो तुका दिता प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड देखून मोगाच्या बाबा भयणीनो आज हांवें देवाची स्तुती करूंक देवाचें आराधन म्हणल्यार कितें देवान केलें सक्कड बरेपणाचो इसार नासतना दिल्ल्या सक्कड संगतीचो देवाक आमी आराधन करचें देवाक आमी अर्गां दिवचें देवाची आमी स्तुती गावची ताच्या हजारपणान आमी बसून ताच्या सांगता मागचें हें जावन आसा आमचें जिवीत देखून मोगाच्या बाबा भयणीनो मुकलो थोडो वेळ आमी देवाचें उतर आयकूंक वेता देवाचें उतर आयकूनच्या फुडें दोळे आमचे जंपया पवित्र आत्म्याची सकत आमी मागया देवाचें उतर बऱ्या रितीन आयकूंच्याक आमच्या कानाक बऱ्या रितीन पडच्याक काळजाक आमच्या लागच्याक आनी विशेष मापान पवित्र आत्म्याची सकत आमी मागोवन घेवया देव आमकां आपल्या कृपेन भरच्याक पवित्र आत्म्याच्या गटायेन भरच्याक आमी मागया तसो पवित्र आत्मा आमकां आदार दिवन दी कृपेन भरून दी तसो पवित्र आत्मो सिसांचेर देवुरलो तो बळान भरलेलो तो कृपेन भरलेलो तो आमकांय भरून दी म्हणून आमी मागया स्वागत पवित्र आत्म्या तुका आमचे मोठे तुजे सक्तीन आमकां रावतू आमचे सवय स्वागत पवित्र आत्म्या स्वागत पवित्र आत्म्या तुका आमचे मोठे Come Holy Spirit तुझे सक्तीन आमकां रावतू आमचे सवय स्वागत पवित्र आत्म्या स्वागत पवित्र आत्म्या
आमचे मध्ये तुका आमचे मोदे तुझे सत्य नामका बर तुझे सत्तेना कापो राव तू आमचे सोवे राव तू आमचे सोवे तू जीवित दिवचे उगा सस्तावची सुंदर बुसोना आणि बोदेना सगळे तू सरळ जीवित दिवचे उदार तो जीवित दिवचे उगा सस्तावची बुसोना आणि बोदेना सगळे तू सरळ स्वागत पवित्र तुका आमच्या काळसान तुका आमच्या काळसान नितळ कर तू आमकां नितळ कर तू बाबा तुगुम सस्ता स्वागत पवित्र तुका आमच्या काळसान नितळ कर तू आमकां बाबा बघून सस्ता हालेलुया आले हालेलुया हालेलुया आले हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया हाले हालेलुया हाले Come, Holy Spirit, you please, Jesus. We raise you, Lord, raise you, God. Iman kasmi, oglap kasmi, iman kasmi, sujud kasmi. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो तुमचे सयास देखून आम तुमकां सांगता तुमच्या किडीक कितें खावचें जेवचें कुडीक कितें न्हेसचें पांगरचें म्हणून लेखा व्हरतो हुस्को तुमकां नाका खाणा प्रास जीव व्हरती आनी न्हेसना प्रास कूड व्हरती न्हय पळया अंतराळाची सुकणीं ती ओंपिनात लुबिनात तुप्यांनी पुंजयनात तरी पूण तुमचो सर्गींचो बाप तांकां बसता तुमी तांचे प्रास कितल्या की उत्तीम न्हय तुमचे मदें कोण चिंता कारण आपलें आवक थोड्या वेळाकपणी सोडोवंक शकत आनी न्हेसना विशांत तुमी कित्याक खंत करची शेतांतलीं तीं काट फुलां कशीं वाडटात तीं पळया तीं गळनात वा वळिनात तरी पूण हांव तुमकां सांगता सलमांव राय लेगून आपल्या सगळ्या वैभवान तांतल्या एका फुला सारको न्हेसुल्लो ना आज आसा आनी फाल्यां रांदीन लासता त्या शेतांतलें तण सयत देव हे परी न्हेसयता तर कितल्या वर्त्या तरान तो तुमकां न्हेसोवचो ना उण्या बाबार्थ्याचें न्हू कितें खावचें कितें पियेवचें कितें न्हेसचें अशें म्हणून तुमी खंत करिनाकात हें सगळें सोदचें आन बाबार्थ्यांनी हे सर्वांची तुमकां गरज आसा म्हूण सर्गी आसलो तुमचो बाप जाणा देखून सदां तुमी पयिल्लें देवाचें राज आनी ताची खुशी आनी ह्यो सर्व वस्तूय तुमकां तो दितलो फाल्यांचें चिंतून खंत करिनाकात फाल्यांची खंत फाल्यांक
आनी आईची कंत आजीक पुरो. देवाचे ही उतर हे वाकरणी तुका क्रिस्ता क्रिस्ततई मगाचो भावानो आनी भयणीनो, सुमार एक घंटो भर सुम्याची स्तुती आमी केली. आनी थोडो वेळ मगाचो बाबा भयणी थोडो नियाळ आमी करया आयच्या आतां आयकल्ल्या वाचपाचेर आनी कांय इल्लें देवाचें उतर आमच्या जिवितान प्रेरण घालच्याक आनी पडच्याक आनी आराधनाचो नियाळ थोडो आमी घरा व्हरच्याक. पर आमी सांत आंतोनीची परबाचरण केली निंगी. कितें जाला फेब्रुवारीच्या 13 जुनांत जुनाच्या 13 तारखेक कोणाची परब? सांत आंतोनची. तुमकां म्हणल्यार फेस्त जालें मात्र तशें मेमोरी फ्रेश आसा. नाल्यार सांताची फेस्तां केन्ना जाल्यार म्हणून विचारल्यार उडास उरोना उरता गी थोड्यांची उडास आसतात न्ही गी. पूण सांत आंतोन पवित्र सभेंत खंय संवसाराच्या खंयच्याय कोनशान तुमी वचा, सांत आंतोनीची एक मनशेत आसा न्ही गी. खंयच्याय इगर्जे भितर तुमी वचा, सांत आंतोनीची एक इमाज आसात. तुमच्या घरा तुमी पळया, सांत आंतोनीचे एक ना एक काल्या पायनेल, एक ल्हानशें एक इमाज, एक ल्हानशी रिजिस्टर आसा गी आसा. सांत आंतोनीचो केन्ना जाला उडास येता तुमकां? केन्ना जाला? फेस्ता जाला. केन्ना जाला कालें भायर पडलें पळय पक्का कोण उडास येता? सांत आंतोन. कित्याक? सांत आंतोन कोलो सांत भायर पडल्ल्यो वस्तू सोदून दिवच्याक. देखून ल्हानशें पर्स भायर पडली, पयशे भायर पडले, वा एक कानाचें भायर पडलें, एक भायर पडल्यार आनी एक उडयचें खंय न्ही गी. त्याच जाग्यार पडटा तें वचून. गोत्तू ना गे तुमकां? भुरगीं करतात न्ही तशें. एक पडटा पळय खंय, थंय परतून आनी एक खंय म्हणून उडयचें खंय, थंय मेळटा खंय तें. मागीर लास्ट दोनीय गेली. थोडे फावटी सांत आंतोनीक विविध रितीन आमी भायर पडल्ल्यो वस्तू स्वच्छाक आमी मागता न्ही गी. वय की न्ही गी? मागता. हे पुरो संवसारी वस्तू, पयशे भांगार वस्तू, बूक आनी रेकॉर्डां आनी कितें 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 संवसारी वस्तू. पूण सांत आंतोनी कडेन न्हीद जावन आमी कालें म्हाका जाय, कालें म्हाका जाय. भायर पडल्लें समाधान, भायर पडल्ली शांती, भायर पडल्ली सवकसाय, भायर पडल्लें भोगसाणें, भायर पडल्लो भरवसो, भायर पडल्लो भावार्थ आनी आमचे भायर पडल्लीं कुटुंबां आमी कोणा कडेन माग जाय? सांत आंतोनी कडेन माग जाय. सांत आंतोनी कडेन मात्र न्ही, हर एका सांता कडेन आमी मागचें इतलेंच. आज तुमी सालोरसाच्या पुनशेताक आयल्यात न्ही गी. सालोरसा कडेन कितें मागता तुमी? भायर पडलें समाधान फाटी मेळच्याक. वय गी? भायर पडल्लें कुटुंबाचें समाधान फाटी मेळच्याक. वय गी? तुमच्या जिवितान भायर पडल्लें भोगसाणें फाटी आमकां दी सालोरेसा म्हूण तुमी मागतात. मागिनात गी. मात्र न्ही, समाधान विविध संगती मुखांतर आमी होगडायता जावंक पुरो. जावं आमच्या भुरग्यां वरवीं थोडे फावटी, जावं आमच्या शेजारच्या आनी आमच्या मोगाच्या लढाये वरवीं समाधान आमी होगडायता. सबार वर्सांतावन सबार दिसांतावन भोगसाणें दिवंक आमी नर्गता आनी ह्या वेळार समाधान आमी होगडायता. शांती आमकां आसना. भायर पडलेली भलायकी, मस्तनाची भलायकी आमची पाड आसा. वय गी? सगळ्यांक एका ना एका रितीची कालें टेन्शन विराराय आसा गी ना? आसा. कांय भलायकी समा आसतलीं, टेन्शन नातलीं मनशांक आसात गी ना? बा सगळ्यांक या म्हाकाय आसा, तुमकांय आसा गी ना? आसा. ह्या सगळे संगती सोबे आमी आज मोगाच्या बाबा भयणीनो कितें आमच्या जिवितान भायर पडलां पळय तें आमी सोदूंक जाय. जिवितान आमचो भायर पडला बरवसो, जिवितान आमचो भायर पडला भावार्थ, जिवितान भायर पडलां समाधान, जिवितान भायर पडलां शांती आनी जिवितान भायर पडलां भोगसाणें. हे आनी हेर सबार संगती जावंक पुरो. थोडे फावटी आमी परतून परतून सोदून परतून पाटी हाडूंक जाय. देखून आज आमी सोम्या लागीं मागया, सोम्या जिवितान मस्त संगती भायर पडल्यात त्यो पाटी हाडय. थोड्या दिसां आदीं आमच्याच गांवांत एकल्या तरणाट्या चलयेंत जीवघात केलो. एक सोबीत घर बांदिल्लें तिणें
घरांत तकल जावन फकत 2 दिसांनी न्ही घरांत तकल जावन फकत 2 दिसांनी घराचें डेकोरेशन सयत गल्ली फुलां सयत बावोवन घातली पूण तिणें जीवघात केलो त्याच घरा कित्याक तिका उणें आशिल्लें सोबीत घर मेळ्ळें न्ही कांय जिवितांत थोडे फावटी तिणें बरोबर सांडुल्लो जावंक पुरो कित्याक तिका रीण आशिल्लें आनी हेर सांगती आनी ह्या वरवीं कितलें सोबीत तूं घर बांदल्यार कितलें सोबीत तुजें कुटुंब आसल्यार कितलें भांगार तुज्या गवंटेन तुवें घालून गवंटी सकयल गेल्यार थोडे फावटी जिवितांत बरोवसोन अंतर मनशाक जिवंक साध्य जायना बरोवसोन अंतर कालें करूंक जाता जिवंक साथ दिना मोरया हांव बगता सोम्या म्हाका जायना म्हाका मोरता म्हूण हांव बगतां थोडे देखून सबार फावटी जिवितांत कितलें बरें आसोनी जिवघात केल्ले आनी जिवीत सांडल्लें मस्त उदाहरण आसात थोडे म्हयन्या आदीं PUCची एग्जाम सुरू जावच्या पयलें आमच्याच शेजाराच्या एका इस्कालाचें एकलें चेडूं भुरगें ताणें जीवघात केलो कांय उणें नासलें ताका ताचो बापूय एका इस्कॉलांत हेडमास्टर जावन आशिल्लो ताची आवय एकली टिचर जावन आशिल्ली ताणें ताच्या इस्कॉलाची तर टिचर ताकाच टिचरीन ताका शिकयलां म्हणल्यार आवयन टिचर जावन सकट बरें आशिल्लें जिवितांत पूण एग्जामाच्या पयलें कितें की ताका टेन्शन सुरू जालें वचून ताणें जीवघात केल्लो आसा कितें उणें आशिल्लें ताका आवय आनी बापूय दोगांय टिचर आनी मास्टरां न्ही जिवितांत ताका सकट बरें आशिल्लें पूण थोडे फावटी जिवितांत बरोवसो सांडिल्ल्या वेळार एक घडी सयत जियोंक साध्य जायना असल्या संदर्भार मोगाच्या भावा भयणीनो बरोवसो आमकां फाटी हाडचो तो तुमी मात्र देखून ताचे मुखामळ आमी पळय जय ताचे कडेन आमी माग जय आनी जेन्ना ताच्या पांयां तळ आमी येता आमचो बरोवसो परतून परतून आमकां फाटी मेळटा परतून फाटी मेळटा देखून मोगाच्या भावा भयणीनो आज सांडून गेल्लो बरोवसो सांडून गेल्लो भावार्थ परत जिवाळ करच्याक आमी हांगासर आसा दाविदाक गिद्योनांत सर्वेस्पर दिश्टीक पडलो रायांचें पयलें पुस्तक अध्याय 3 आसा हांवें कितें दिवंक जाय तें माग देवान ताका सांगलें तुका कितें जाय तें माग पूण दाविदान थंयसर कितें मागल्लें काल मागलें गिरेस्तकाय न्ही दाविदाक देवा कडेन कितेंय मागी येतालें देवा म्हाका एक गिरेस्तकाय दी एक बरें रावळेर दी म्हाका एक राजवडकी दी पूण दाविदान सांगलें तुजे बर्जेक नितीन चलोवंक आनी बऱ्या आनी वायटा मदलो फरक समजून घेवंक गरज आसली जाणवाई तुज्या सेवाकाक दी प्रेज लॉर्ड तुजे बर्जेक नितीन चलोवंक आनी बऱ्या आनी वायटा मदलो फरक समजून घेवंक गरज आसली जाणवाई तुज्या सेवाकाक दी तुज्या सेवाकाक म्हळ्यार कोणाक म्हाका दाविदाक तूं दी म्हणून दावीद रायान सर्वेस्परा लागीं मागल्लें मोगाच्या भावा भयणीनो आज तसो देव तुजे लागीं येवन विचारी जाल्यार तुका कितें जाय तें माग म्हूण सांगलें जाल्यार कांय व्हडली लिस्ट आमचे कडेन आसूं की पुरो न्ही खंडीत आसात न्ही आसा की ना आसात कित्याक मनशां सैम आमी मागता पूण दाविदान मागलें बऱ्या आनी वायटा मदलो फरक कितें समजोवच्याक तूं म्हाका फावो कर आज हांव चिंता हें मस्त गरजेचें न्ही बऱ्या आनी वायटा मदलो फरक भुरग्यांक तुमी शिकयतात न्ही हें बरें आनी तें वायट भुरगीं व्हड जाल्ल्यान काल जाता तांकां बरें खंयचें वायट खंयचें कोणूय कळना तुमी सांगल्यार काले म्हणटात तुज्याक हुशार हांव आसा म्हाका गोत्ता मोबायलान कितें बरें कितें पाड म्हणलें म्हाका गोत्ता भुरगीं मोबायल तुमकां शिकयतात आतां देखून बरें आनी वायटा मदलो फरक समजून घेवचें एक जाणवाई मोगाच्या भावा भयणीनो आज आमच्या भुरग्यांक आनी आमकां गरजेची वय की न्ही बरें आनी वय देखून आज मागता आसतना मागया आमी सोमया बऱ्या आनी वायटा मदलो फरक कितें म्हूण समजून घेवचो भावार्थ तूं म्हाका दी जाणवाई म्हाका दी प्रेज लॉर्ड दुसरें लुका सुवांजेर अध्याय 19 जाके वाचल्लो जिवितांत मोटवो मनीस तो मोटवो मात्र न्ही एक सुंकागार एक पातकी सबाज नाक ताणें लुटल्लें सुंकागार म्हळ्यार सुंक वसूल म्हळ्यार टॅक्स वसूल करचो तो चीफ टॅक्स कलेक्टर म्हळ्यार सुंक वसूल करतल्यांचो लिडर तो सुंक वसूल करतल्यांचो लिडर व्हडलो पातकी पूण कितें की ताच्या जिवितांत ताका समाधान नासलें कालेंगी ताणें होगडायिल्लें पयशे आसले ताचे कडेन मस्तुना ताणें लुटल्लें पूर आसलें ताका
आस्त आसली जाकेवाक बरें एक घर आसलें कांय व्हडलें घर आसलें कोण ना देखूनच जेजू येता आसतना बरें करून ताणें वाडलें न्ही हां जाकेवान पयलें तर रांदून दवरलें कोण ना कांय आसतलें जाकेवाक सक्कडे आसलें पूण कालेंगी ताका एक समाधान जातलें आनी ह्या वेळार तो एका रुमडीच्या रुखा सोडून जेजूक पळोवच्या खातीर आशेता जेजूक पळोवंक आशेता जाकेवान जिवितान कालेंगी ताका उणें आसलें देखून म्हाका भावयन आज तुमकां घर आस्त बदीक व्हडलें घर आसो न्ही थोडे फावटी समाधान येनातल्यार कालें म्हणून आमकां बगता कालें म्हणटा आमी घर खावंक येता घर कोणाक खावंक तुमकां न्ही व्हडल्या घरा एकल्यांत रावल्यार कान जाता कालें म्हणटात मागीर घर खावंक येता म्हणल्यार कालें समाधान ना समाधान ना देखून असलें खरें समाधान मागून जाकेव रुमडीच्या रुखाक सोडलो रुमडेच्या रुखाक सोडलो देखून थोडे फावटी आमच्याय जिवितांत आमी होगडावन येता आसतना रुमडेच्या रुखाक सोडचें न्ही बगार आमी सुम्याच्या पांयां ताळें येवंक आसा आनी जाकेव बरी मागोवंक आसा आनी जाकेव कालें म्हणटा समाधान मेळचे खातीर म्हज्या आस्तींतलो अर्द वांटो हांव दुबळ्यांक दिता आनी कोणाक हांवें लुकसाण केलां तांकां 4 वांट्यांनी पाटीन दिता जाकेवान जेजून सांगूं ना ताका अशें कर म्हूण सांगलें गी ना जाकेवत आपणाच्या स्वंत मनान चिंतूंक लागलो देवा हांवें कोणाक लुकसाण केलां तांकां 4 वांट्यांनी पाटी दिता आनी म्हज्या आस्तींतलो अर्द वांटो हांव दुर्बळ्यांक वांटून दिता आनी ह्या वरवीं जाकेवान आपल्या जिवितांत कालें जोडलें एक समाधान आनी शांती जोडली समाधान आनी शांती जोडली प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड एलिया प्रवादी रायाचें पयलें पुस्तक अध्याय 19 ताणें एक पाटी सांगिल्लें आसा तो म्हणालो म्हाका मरिया म्हूण भोगता म्हाका एलिया प्रवादी म्हणालो देवान आपयलेलो प्रवादी देवान विंसून काडलेलो प्रवादी तो म्हणटा म्हाका मरिया म्हूण भोगता आनी ह्या वेळार देव ताका बरवसो दिता देव ताका बरवसो दिता देखून बरवसो उगडायिल्लो एक प्रवादी आसा तर तो एलिया प्रवादी बरवसो होगडायिल्लो प्रवादी आसा तर एलिया प्रवादी पवित्र पुस्तक स्पश्ट रितीन बरयलें एलिया प्रवादी म्हणटा म्हाका मरिया म्हूण भोगता पूण देव आपणाचो बरवसो एलिया प्रवादीचेर परतून घालता आनी ताका घटायेन भरता मुखलो मनीस आसा जोबाचें एक निदर्शन जोबान कालें म्हणलें देवान दिलें देवान व्हेलें हरसिल्लें जावं ताचें नांव प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड जोबाची काणी पवित्र पुस्तकांत एक धाकटो बूक जोब म्हणलें काणी मस्त कडेन ही काणी प्रस्तूत क्रिस्तांवांक मात्र न्ही हेर धर्माच्या की जोबाची काणी कळीत आसा आमच्या इंग्लिशाच्या टेक्स्ट बुकांत आमी शिकता आसतना जोबाची काणी आसली जोब विशेश करून जिवितांत ताका सक्कडे आसलें जोबाचो पुस्तक तुमी वाचलो तर ताका कितें सक्कडे आसलें नातलें कितली ग्रेस्त काय आसली पूण ताणें सक्कड होगडायलें गेलें ताचें आनी ह्या वेळार जोबान म्हणलें देवान व्हेलें देवान दिल्लें देवान व्हेलें हरसिल्लें जावं ताचें नांव आनी निमाणें काण जालें होगडायिल्लो बरवसो आनी शांत समाधान कितें सक्कड देवान जोबाक परतून पाटी दिलें देखून देव कितें व्हरता पळय देव तें पाटी दिता प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड मुखलो प्रवादी आसा जोना प्रवादी निनिवेक वच आनी सुवार्ता परगट म्हूण धाडिल्ल्या वेळार जोना धांवता जोनाक तें नाका जाल्लें जोनान होगडायलें सक्कडीक आनी निमाणें वचून तो मास्तेच्या पोटांत बंदी जालो आनी त्या मास्तेच्या पोटांत कोणें देवान जोना प्रवाद्याक भायर हाडून परतून मिसावांक धाडिल्लें आसा देखून देवाक तूं जाय म्हूण बोगल्यार देव तूं खंय रिगोनास देव हाडटा गिना हाडटा प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड बारपोटी मरणाच्या तणीक वचून फाटी आयिल्लीं मनशां सभा जाणां आसात गिना व्हडल्या एक्सिडेंटान आनी आकांतांत वांसून उरिल्लीं व्यक्ती आसात न्ही गे तो वेळ आमी म्हणटा हांव देवान ताका आवक घट्ट दिलां कित्याक म्हणटा हांव आमी आवक कित्याक म्हणटा हांव देवाक तुका ह्या संवसारांत कितले दीस आनी कितलीं वर्सां कितले म्हयने कितल्यो घडयो दवरूंक ताणें येवजिलां तर
तितल्यो गडयो दवरताच नांगी दवरता की ना जर ती गडी उतरली तर खंयचोय दाखतेर येवन दी कसलेंय ऑपरेशन जावन दी जायना जाता की ना जायना प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड देखून देवाक तुका केदां लागूसर ह्या संवसारी दवरूंक म्हण आशा आसा देवान तुज्या जिवितांत कितलें हांव तुका दिलां तितलें मात्र देव फावो करता मोगाच्या बाबा भयणीनो देखून देवाच्या हातांत सगळें आसा म्हणजे आकाशसामी देवाच्या हातांत आसा म्हणलें मरणाच्या घासाक गेल्यार तुका बाचाव करचो बाचावी करचो तो सोमी मात आदल्या वर्सा टर्कींत एक बोईंग कंपनी जाली तुमकां कळीत आसा न्ही सुमार एक 50,000 की लोक मरण पावल्लो आनी ह्या मरण पाविल्ल्या लोक सोड न्हू बाचाव जाल्लो लोक सुमार आसलो बाचाव जाल्लो म्हणजे बिल्डिंगाच्या आडयेंत आनी पडिल्लो लोक हांचे पैकी एक 2-3 उदाहरण हांव वाचून आसलो ह्या वेळार म्हाका एक 2-3 गणितां तांत वाचूंक मेळ्ळीं एक गणीत आशिल्लें दोगां तरणाटी जोडी दोगी मुस्लिमां ती तरणाटी जोडी व्हडली प्राय ना कांय 35 आनी 30 वर्सांची घोव आनी बायल न्हिदोन आसली आनी ह्या वेळार सगळें माणसो कितें हाल्लो आनी बायल म्हणालें आळे कितें गी आवाज येता हालतेत आसा सगळें हांगासर म्हणून आनी घोव म्हणालो कांय तूं सपनेत आयकोना ओगोतून न्हीद म्हणून थोड्याच वेळान इशिलान आनी तिशिली वणद बोईंग कंपनीक फुटोवन तांच्या त्या माणसाच्या वयर एका पाक्या बरी येवन रावली आनी तांच्या घरा वयर 3 माळयो आशिल्ल्यो थोड्याच वेळान कशें जोर पावस येतना वारें येतना माडी पळय मदेंत कुडके जावन उसळटा पळय तशें वयर आसलीं 3 फ्लोरां 3 माळयो कुडके जावन माडी पडिल्ली बरी सकलां पडली आनी हांचें घर आशिल्लें उक्तें जालें आनी ती बाचाव जाली आनी दुसरे दिसा तो दादलो थंयसर रेकॉर्ड्स बरो सोदूंक आयिल्लो तो म्हणटालो आमी चिंतलें आमी मेले हांव म्हणून पूण देवान आमकां बाचाव केलें प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड दुसरें गडीत मोगाच्या भावा भयणी एक 60 वर्सांचो डायबेटीक पिडेस्त पांयाक ताच्या गँग्रीन जाल्लें आनी ह्या खातीर तो व्हीलचेरार आशिल्लो घरा कोणी नातल्ली इसलें आनी एक फ्रीज आशिल्लें आनी ह्या कुशीन ती एक बुकांचें एक काबाड आशिल्लें ताच्या मदें तो आशिल्लो आनी ह्या बई कंपनी जाल्ल्या वेळार दोनी वणोदी काबाटा आनी फ्रिजा मदें येवन एका पाक्या भाशेन रावल्यो आनी हो मदें उरलो हातांत आशिल्ली ताच्या हातांत आशिल्ली एकच बोटल उदक आनी तें उदक पियोन उपणान आपणाचें मूत पियोन सुमार 178 गंटे तो थंयसर वांचून उरलो मोगाच्या भावा भयणीनो प्रेज द लॉर्ड देखून देवाक बाचाव करूंक जाय तर ताका मौन आसा तर देव तुका खंयच्या मरणाच्या पासान तूं रेगल्यार तो तुका बचाव करता प्रेज द लॉर्ड आनी तो व्यक्ती म्हणटा देवान म्हाका एक घट्ट आवक दिलां हांवें मोरो जें आशिल्लें पूण देवान म्हाका मोरोंक सोडूंक ना म्हूण ताणें म्हणलें आसा ही 2 गणितां हांवें वाचतलीं असलीं मस्त गणितां टर्की बोईंग कंपनी वेळार घडिल्लीं आसात कित्याक म्हळ्यार बोईंग कंपनी जाताना मस्त जाणां कालें बिल्डिंगा मदां पडटात थोडीं वांचून उरतात आनी कितें सकट घडटा म्हज्या भावा भयणीनो देखून ही 2 गणितां म्हज्या उडासाक आयिल्लीं हांवें वाचतलीं हांव तुमकां सांगलें देखून म्हाका बाबा भयणीनो देव पळय आमकां राखोंक आसा जाल्यार तो राखता जोना प्रवाद्याक तूं मास्तेच्या पोटान रिगोवन दी तूं खंयी आस त्या जोना प्रवाद्याक ओण परतून निनिवेच्या मिसावाक धाडिल्लें त्या सर्वेस्परान तो सोडिना देखून तुज्या जिवितान तुज्या मुखांत कितें सकट आचेपान जाय तुज्या मुखांत कोणा कितें भेटत जाय तुज्या मुखांत कितें जाय तें जावचें जाताच तें सर्वेस्पराचें बळ मोगाच्या बाबा भयण प्रेज द लॉर्ड मोगाल बाबानो आनी भयणीनो एक 2-3 निदर्शनां हांवें तुमचे मुखार दवरलीं जावं बरो दाविदान ओगडावन घेतिल्लें ताणें मागोवन घेतिल्लें मागणें जावन आसा ताचे उपरांत सुकागार आमचो जागेवान मागोवन घेतिल्लें सकड आमकां देवान पवित्र पुस्तका मरिफा दिल्लीं तीं निदर्शनां जोबाचो पुस्तक अध्याय 22 वाक्य 28 म्हणटा
तुजे सर्व येवजण्यो सफळ जातल्यो आनी तुजे वाटेर उजवाड फांगतलो. आमी कितें पळय आमच्या मतींत योजन घाला तें सगळे योजना काल जातल्यो सफळ जातल्यो आनी तुजे वाटेर उजवाड फांगतलो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. थोडे पटीन जिवितांत इल्लोसो काळोख येता न्ही गी, येता की ना? काळोख येता की ना तुमच्या जिवितांत? आसा न्ही गी? असल्या संदर्भार जोबाचो पुस्तक अध्याय 22 वाक्य 28 आमी उडास दवरूंक जाय. तुजे वाटेर उजवाड फांगतलो. तो उजवाड फांगचो सोमी आमचे सवय आसा मोगाच्या बाबा भयणीनो. देखून जेजून जुवांचो वंजेल अध्याय 8 वाक्य 12 सांगलें, हांव संवसाराचो उजवाड म्हजो पाटलाव करता, तो केदींच काळोखांत चलचो ना, काळोखांत चलचो ना. देखून उजवाड आमकां हर एकल्यांक गरजेचो. हांव कोणा सांगता आसा? हांव जेजू सांगता आसा. ताचे वाटेन हांव चलोवन आसा. कोणाच्या वाटेन हांव चलोवन आसा? जेजूच्या वाटेन हांव चलोवन आसा. तर म्हाका जेजूचो उजवाड मेळटलो. मात्र न्ही म्हज्या जिवितांत कितें उणेपण आसा देव भरती कर दिता. कितें हांवें होगडायलां, कितें म्हज्या जिवितांत भायर पडलां, जर जेजूच्या वाटेन हांव चलतां तर तें म्हाका फाटीं मेळटलें. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. आनी आज जुवांचो वंजेल अध्याय 14 वाक्य 27 उतरां आमकां परत जेजू म्हणटा, म्हजें समाधान हांव तुमचे संगता दवरतां. समाधान म्हणलें एक देणें न्ही गी, सगळ्यांक मेळना तें. समाधान म्हणल्यार आयकलां तुमी, देणें वयगी न्ही गी. कितल्या मापान हांव समाधान आसा तितल्या मापान जिवितांत वादळ लढाई उणी जाता. जाता की ना? जाता. देखून समाधानाचें देणें, म्हजें समाधान तुमचें सवय हांव सोडून वेता, हांव दिता म्हूण सोम्यान सांगिल्लें. देखून जिणयेंतली उसांबळाय देव काल करता, समाधानी करता, समाधानी करता. तुमच्या जिवितांत उसांबळाय आसा गी? वा तुमीच उसांबळ गी? कशें आसा न्ही गी? उसांबळ म्हणल्यार समस्या म्हणचे हांवें, वादळ समस्ये आसात गी? वा तुमी हेरांक वादळ आनी समस्या जाल्यात? कशें तें? दोनी कुशींनी न्ही गी. थोडे फावटी हांव हेरांक समस्या जाता वा म्हज्या जिवितांत मस्त वादळ जाता. आनी असल्या संदर्भार होगडावन घेतलें समाधान हांवें काल हाडूंक आसा, फाटीं हाडूंक आसा. देखून तुज्यो सर्व येवजण्यो सफळ जातल्यो. तूं शांत राव म्हणून जोबाक अध्याय 22 वाक्य 28 सोम्यान सांगिल्लें. देखून थोडे फावटी देवसाराच्यो वाटो आमी घेता. हेरा विशीं जडती करता, मोसर करता, द्वेश करता, वायट करता, हेरा विशीं हेरा विशीं नाका जाल्लें चिंता. आमकां मस्त फावटी हेरा विशीं चिंतूंक वेळ आसा, पूण म्हजे विशीं चिंतूंक वेळ ना. आदले फावटी हांव एक रेतीर आयकतालो आनी ह्या वेळार त्या रेतीरेच्या मानेस्तान एक ल्हानशें गणीत म्हणलो. तो म्हणलो एका रैलार तो पयण करता आसतना, ट्रेनार पयण करता आसतना राती पळय एक दोगी जाणां उलयताले. तांची खबर न्ही, सगळ्या संवसाराची खबर. सगळीं मध्यान 12 वरां राती म्हणसर उलोवन निमाणी म्हणाली खंय आतां पुरो आनी फाल्यां उलया. आतां आज राती पुरो आतां आनी फाल्यां उलया. सकाळीं उठल्यान परतून तेंत थोडे फावटी म्हज्यो खबऱ्यो उलोवचे प्रास. हांव कोणाच्यो खबऱ्यो उलयतां? हेरांच्यो खबऱ्यो. देखून तें आयिल्लें गी, हें आयिल्लें गी, ताणें कालें वस्तूर घालें, तें कालें जेवलें, ताणें कालें म्हणलें. थोडे फावटी आमचें जिवीत पळय अर्द्याक अर्दें जिवीत हेरां विशीं चिंतून, हेरां विशीं उलोवन आमी विभाड करता. पूण आमी आमच्या विशयांत उलय जय, आमच्या विशयांत चिंती जाय. जर तुका बरें उलोवंक नाका तर तुजें तोंड तुवें धांपी जाय. सिराकोसो ग्रंथ म्हणटा, चाडयेलो म्हणलें नांव आपणाय नाका. चाडयेलो म्हणलें नांव आपणाय नाका. तुका कितें सांगूंक कळीत आसा जाल्यार जाप दी, ना जाल्यार हातान तुजें तोंड धांप म्हणून सिराकोसो ग्रंथ अध्याय 5 स्पश्ट रितीन म्हणटा. देखून हेरां विशीं इल्लेशें उलोवचें उणें करी जाय. हेरां विशीं इल्लें उणें. म्हज्या विशयान इल्लें उलोवचें म्हणल्यार हांवें तें केलां हें केलां म्हण न्ही. म्हज्या विशयान इल्लें उलय जाय. म्हज्या विशयान चिंता कर. हेरां विशयान बरें उलय आमी. हेरां विशयान बरें. जर त्या व्यक्ती विशयान बरें उलोवंक तुका कांय मेळना तर त्या व्यक्ती पासून तूं इल्लेशें माग. ताचे पासून इल्लीं तेसावां भेटय.
एक मीस भेटय कांय इल्लें समाधान बरेंपण जातलें देखून हेरा विशीं उलयनाकात. मुंड्यांचो पुस्तक अध्याय 16 वाक्य 3 म्हणटा तुजें काम सर्वेस्पराच्या अधीन कर. तुजें काम सर्वेस्पराच्या अधीन कर. जें कितें करताय पळय तें कळ्ळें कर, सर्वेस्पराच्या अधीन कर. अधीन कर. आमकां जिवितांत ल्हान ल्हान संवय आसात. सकाळीं उठतना कालें करता आमी आनंद बापा काडिनात ते काडटा न्ही गे एलराम बंद करता आनी आनंद बापा काडटा की ना काडटा. थोडे फावटी मस्त जाणां जेवच्या पयलें एक ल्हानशें मागणें म्हणटात किंवा एक आनंद बापा काडटात वा बशयेक एक ल्हानसो कुर्साचो गुर्तो काडटात की ना काडटात. कांय बरेंपण जालें तर कांय राप्पा एक तुमी एक बाचाव जाल्यात तर काले म्हणटात देवाक जावं अर्गां देवा म्हणटात. वा खंयची इगर तुमकां मेळ्ळी, एक मनशेत मेळ्ळें, एक रोट्टो मेळ्ळो कालें करतात तुमचो हात आपापीन सजद्यार येता आनी एक कुर्साचो गुर्तो तुमी काडटात. देखून तुवें खंयचें पुरां काम तूं सुरवात करताय पळय तें कोणाच्या अधीन तुवें करी जाय, सर्वेस्पराच्या अधीन तुवें करी जाय. सडाव जावन इस्कॉलांत भुरग्यांक एग्जाम सुरू जावचे पयलें एक घडी उबें रावंक आसता, मागीर एक बेल्ल मारतात, मागीर परतून बसतात. म्हाका ना उरले कडेन रिवाज आसा. हांव एका कॉलेजीन शिकयतां. म्हज्या कॉलेजीन ती एक रिवाज आसा. एक ल्हानशें बेल्ल मारता आमी. बेल्ल मारतना भुरगीं पुरां उबें रावतात. एक थोडी सेकुंडां परतून आनी एक बेल्ल जातना भुरगीं बसतात आनी त्या वेळार ल्हानशा वेळार भुरग्यांनी मागोवंक जाय. ल्हानशें मागणें ताणें मनशाक क्रिस्तांव जावं इनवास जावं कोणीय जावं दी तांच्या मागण्यांत ती ल्हान ल्हान मागणें मौनपणी करता. देखून हर एक काम हांवें आनी तुवें आराम करचे पयलें कालें करी जाय, एक ल्हानशें मागणें करी जाय. सर्वेस्परा तुजें देखून म्हणणें हांवें सांगचें न्ही हें. मुंड्यांचो पुस्तक अध्याय 16 वाक्य 3 म्हणटा तुजें काम सर्वेस्पराच्या अधीन कर आनी खंडीत जावन सर्वेस्पर तुका कितें जाय तें तुका दिता. किर्तनाचो पुस्तक अध्याय 55 वाक्य 17 परत म्हणटा तुजें वजें सर्वेस्पराचेर सोड. कोणाचेर सोड? सर्वेस्पराचेर सोड. तुजें वजें पळय कितें आहा पळय कोणाचेर सोडी जाय? सर्वेस्पर. आतां वजी सगळ्यांक की ना तें आसात की ना? मोतेची जडाय आसा गी? आसा. काळजाची जडाय आसा गी? आसा. पिडेची जडाय आसा गी? आसा. हे सगळे कोणाचेर सोडूंक जाय तुवें? सर्वेस्पराचेर सोड. देखून किर्तन म्हणटा तुजें वजें सर्वेस्पराचेर सोड आनी तो तुका सांबाळटलो. देखून म्हाका बाबा भयणीनो पेद्रूचें पयलें पत्र अध्याय 5 वाक्य 7 म्हणटा सगळो तुमचो हुस्को ताचेर सोड्या कित्याक तो तुमची जतन घेता. जुवांव सुवांजेर अध्याय 17 म्हणटा जेजू म्हणटा म्हजे भितरलें समाधान हांव तुमकां दिता. आज कोणाचें समाधान तुमकां मेळटा? सुम्याचें समाधान. आज रेतीर नवें जाता आसतना तुमकां इल्लेशें बरें भोगता की ना? इल्लेशें सवकासाय भोगता गी? भोगता. कित्याक? कोणाचें समाधान तुमी व्हरून वेतात? जेजूचें समाधान. देखून आज आमी मागया, आमी बरें उलोवया, आमी सुम्याचें समाधान मागून घेवया. आज ह्या नियाळाचो प्रमुख विशय जावन आसलो कितें? आमी होगडावन घेतिल्लें परत जेजू लागीं मागूंक. देखून सांता कडेन, सांत आंतोन जावं सांत लॉरेसा कडेन वाहेरां कडेन आमी मागचें कितें? सुम्या आमी होगडायिल्लें म्हाका फाटीं दी. होगडायिल्लें काली भांगार पयशे मात्र न्ही, बगार ना समाधान होगडायलें जाल्यार फाटीं मेळोवंक. बॉक्सांनी हांवें होगडायलें जाल्यार तें फाटीं मेळोवंक. समाधान हांवें शांती होगडायली जाल्यार ती फाटीं मेळोवंक. भावार्थ हांवें होगडायलो जाल्यार तो फाटीं मेळोवंक. बरवसो हांवें होगडायलो तर बरवसो म्हाका फाटीं मेळच्याक. देखून बरवशेचें देणें आमी मागलें मोगाच्या भाव भयणो. थोडो वेळ मौनपणी सुम्या कडेन आमी मागया. मुकलो वेळ आसा. आमची मागणी, आमच्यो विनवण्यो कितें पूर आमच्या जिवितांत आमी होगडायल्यां तें सगळें सुम्याक आमी दिवच्याक फुडें सरया. आमी आराधनांत आमची प्रार्थना, आमची मागणी घेवन एका कंतार आसोवें, कितें आसोवें, मुखलें मेट ह्या आराधनांत आमी काडटा वचों.
विशेष करून मागणी विनवण्यो तेसावा सोम्या लागीं मागोवंक आमी फुडें सरच्या पयलें तसो सोमी आमकां राखच्याक आनी सांबाळच्याक आनी आमी कितें मागता तें आमकां फोव करच्या उडास आमी खाण कोणें आमचे कडेन मागोवंक सांगलां आनी कोणा पासत आमकां मागोवंक जाय तसो उडास आमी काडया. उबी रावया. भक्तीपणी आमचे हात आमी जोड हें गीत आमी गायत आसतना मगाच्या बाबा भयणीनो कितें आमकां सोम्या कडेन मागोवंक जाय तसो उडास आमी काडया. पानसंको 117 117. आमची काळजां तुका दिता तुजे कृपेचें घालन भेसाव. आमची काळजां तुका दिता तुजे कृपेचें घालन भेसाव. ओ जेसू ओ जेसू कर आमकां तुजे सकी. ओ जेसू ओ जेसू कर आमकां तुजे सकी. अमृत आमच्या जिविताचो कारोक तूं आमच्या आत्म्याचो. अमृत आमच्या जिविताचो कारोक तूं आमच्या आत्म्याचो. ओ जेसू ओ जेसू करता आमकां तुजे सकी. ओ जेसू ओ जेसू करता आमकां तुजे सकी. जेसू तूं आमचो भरवसो तूं जावन आसाय मोग आमचो. जेसू तूं आमचो भरवसो तूं जावन आसाय मोग आमचो. ओ जेसू ओ जेसू कर आमकां तुजे सकी. ओ जेसू ओ जेसू कर आमकां तुजे सकी. जेसू तूं आमचो मोग जिवो तुजो मोग मीत नासलोलो. जेसू तूं आमचो मोग जिवो तुजो मोग मीत नासलोलो. ओ जेसू ओ जेसू कर आमकां तुजे सकी. ओ जेसू ओ जेसू करता आमकां तुजे सकी. ओ जेसू ओ जेसू करता आमकां तुजे सकी. ओ जेसू ओ जेसू करता आमकां तुजे सकी. कर आमकां तुजे सकी. कर आमकां तुजे सकी.
Praise the Lord. Praise the Praise the Lord. Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 थोड़ा तड़ियान समय जब स्तुति करिए हालेलुया 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 Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. 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 हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. हालेलुया हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. थोडा वेळ दिंबी घालया कोणाक दिंबी घालूंक जाता तुमी दिंबी घालची कोणाक इल्लें कस जाता तुमी बसयेत मौनपणी कोणी आमचे कडेन मागोवंक सांगलां खंयचे गरज आमकां जाय कित्या खातीर आमी हांगासर आयल्या जिवितान आमचें जें कितें भायर पडलां कितें आमी होगडावन घेतलां सुमे लागीं आमी सांगया मागया आमी समर्पितान जेजू म्हजें जिवीत सांडून पातकी जुनी नितळ म्हाका कर गे सोमया घे तूं म्हाका काळीज म्हजें दितां तुका हे गितां मरिफात सगळें आमचें जिवीत आमचें कश्ट कितें आमी सांडलां सोम्याक आमी समर्पया खंडीत जावन सांडिल्लें ना समाधान सांडिल्लें बगसाणें सांडिल्लो बरवसो सांडिल्लो भावार्थ सोमी आमकां पाटी दिता समर्पिता जेसू मुझे है जीवित समर्पिता जेसू मुझे है जीवित सांड पातकी चिड़ी नितळ म्हाका तुका सांडून पातकी चिड़ी नितळ म्हाका तुका गे सोमिया गे तूं म्हाका काळीज मोचें दितां तुका सोमिया गे तूं म्हाका काळीज मोचें दितां तुका गे सोमिया गे तूं म्हाका काळीज मोचें दितां तुका जिणेंतल्या कडितान एक सुरांव जाताना निरासपणो वेत आसतना बरवसो हांव सांडटा आसतना सोम्या तूं म्हजो जा बरवसो सोम्या जा तूं म्हजो आसरो सोम्या जा तूं म्हजी बजबान आनी समाधान जिणेंतल्या घडीतान एक सुरो हांव जाला निरासपणान हांव आसा तूंच म्हजो बरवसो दितूं म्हाका आसरो बसवून म्हज्या अम्यासो जिणेंतल्या घडीतान एक सुरो हांव जाला निरासपणान हांव आसा तूंच म्हजो बरवसो दितूं
म्हाका आसरो बसव म्हज्या अम्यासो घे सोमिया घे तूं म्हाका काळीज मोचें दिता तुका घे सोमिया घे तूं म्हाका काळीज मोचें दिता तुका तुका विसरून पातकाच्या झाडान वाचताना सुमिया तुजी काकूळ तूं म्हजेर दाखय तुका विसरून हांव पयस वेत आसतना फाटीं म्हाका तूं हाट सोमिया खुरपेन म्हाका भर सोमिया सडन गेल्लो म्हजो बाबार्थ आनी बरो असो म्हाका पाटीं दी सोमिया संसारी कुशालाई सोम्या हांव बोल्लो तुका विसरून जियेलो पातक्याच्या जाळांत हांव साबुडोन आसा सोम्या काकूळ मोचेर तूं दाखय संसारी कुशाला एक सोम्या हांव बोल्लो तुका विसरून जियेलो पातक्याच्या जाळांत हांव सापडून आसा सोमिया काकूळ मोचेर तूं दाखय गे सोमिया गे तूं म्हाका काळीज मोचें दिता तुका गे सोमिया गे तूं म्हाका जिवीत मोचें दिता तुका सोमिया गे तूं म्हाका जिवीत मोचें दिता तुका हालेलुया 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 स्तुति करता हूँ हो बोल सीता हालेलुया हालेलुया गे सोमिया गे तूं म्हाका काळीज मोचें दिता तुका गे सोमिया गे तूं म्हाका काळीज मोचें दिता तुका मागीर आमी आमच्या बऱ्या भलायके बसत जेजून असो वैज भलायकी गूण करचो पिड्याशिड्यान वळवळतले आमी विविध पिडा आमकां आसता कॅन्सर किडनी आनी हेर पिडोनी वळवळची आमची भाव भयणी तकली पडान दूख गंडेची दूख मतेची विराराय खातेची पिडा दोळ्यांचे समस्ये आनी हेर सक्कड कितें समस्या आसात सक्कड विराराय पिडा शिडा सोम्याक आमी समर्पया सोम्या आमकां आपडटा गूण करता समर्पिला आमी सोम्याक आमचें जिवीत तो आमचो जावन आसा बरो असो आनी बाबार्थ जें कितें पिडा शिडा आमकां आसा कितें सक्कड गुळयो आमी काण घेता ह्या पिडे शिडेक कितें सकड वखदां आमी घेता सोमी आमची पिडा गूण करच्याक आमकां समाधान दिवच्याक मतीची विराराय पयस करच्याक रिणाचे समस्ये कामाचे समस्ये
सेरिकेचे समस्ये, घरांत पियोवण्याचे समस्ये, जाग्याचे समस्ये जावंक पुरो, शेजाऱ्यांचे नान समाधान जावंक पुरो, हें सगळें सोम्याक समर्पया. भुरग्यांचो फुडार, इवाजनाचो फुडार, परगांवांत आनी विविध गांवांनी वावर करचे आमची भाव भयणी, तांची भलायकी, तांचें काम सोम्याक आमी समर्पया. कुटुंबांत जावचें बरें फालें नव्या घराचें येवजण जावंक पुरो, बऱ्या सैरिकेचें येवजण, नव्या भुरग्याचें येवजण आमी कुटुंबांत एक नवो सांदो येवचो आसा. आमच्या कुटुंबांतलीं भुरगीं शिकप आनी संपयलां जावंक पुरो, तांकां बरी फुडार मेळच्याक. थोड्या भुरग्यांनी आमचे इस्कॉल सुरवात केला आमच्या भुरग्यांनी ह्या वर्सा, तांचें शिकप बऱ्या रितीन जावच्याक आमी सोम्या लागीं मागया. ताका बऱ्या कामा खातीर आमी मागोन आसा, बरी एक विजा मेळच्याक, कामाचें देणें आमकां मेळच्याक, बरो वावर आमकां फावो जावच्याक, घराचें काम, कृशेचें काम हें सगळें बऱ्या रितीन वेचाक. आमी करचें बिजनेस, आमी करचो वावर देवाच्या आदारान आमी आशिर्वादांनी भरच्याक. विविध जाग्यांनी आमी वावर करता, त्या वावर करच्या जाग्यार आमकां समाधान मेळच्याक, संतोश मेळच्याक, बरो सांबाळ मेळच्याक सोम्या लागीं आमी मागया. खाजरी जिविताक घोव बायलां मदें समाधान आसच्याक, संतोश आसच्याक, एकामेकाक हुंदोवन वेचाक आमी राग मोसोर हगें पयस दवरच्याक. सबार संगती आमच्या मतींत आसा तें आमी घेवया. सबार जाणां सैरिके खातीर मागोन आसा आमी, एक बरी सैरीक मेळच्याक, कुटुंबांत बरें कुटुंब, बरें घराणें फावो जावच्या खातीर आमी मागोन आसा. खंडीत जावन कितें सगळें तुमी ह्या वेळार मोगाच्या भाव भयणो मागतात, देव तुमकां फावो करता. कित्याक देवाक कितें जाय, कितें ताका दिवंक कळीत आसा तो खंडीत दिता. देखून बाबार्थान सोम्या लागीं आमी मागया. सोम्याची सर्व आशिर्वादां मागणी त्या सवा आमी मानून घेवन सोम्याचो आशिर्वाद घेवच्याक फुडें सरया. येद्या व्हडा सक्रामेंता गीत आमी घेवया. Ora sacramenta sustanaman koruya Pubiliatia rupavo novioriti adai Servomica Euskatvisvia Bavartace Modivya Sasi Bapa Tase Puta Asani Stutiza Putvi Mahima Praർത്ഥуя і дивавичі сакрамента Tuđa krsten sugra svim kan sutlai Tuđe surne za falso dan samjete ami bagi surko Tuđa kudichanak tuđa bavit misrangam iman kurungam kan dayin favakar Zoji dan ras kartai sasna cha sasna Amen. Santo San Soumya
मंदिरात जमल्या गीतांगावर मधुर तुका हसिता आमचे तोबे बोतल्या सौदेण्यापासून अर्गा बेठयता दिनवाशी खासा बापोय मोगल तू आमचो सागो राखताय आमकां सदांनीत मोगा सुखा दुखान दिवन आमकां आधार जाताय आमचो बोलवो सांबाळटा संतोषाचो मंदिरां सोडल्या गीतां गावन मधुर तुका हसिता आमची तुवें ओतल्या सौदेण्यापासून अर्गा बेठयता दिनवाशी खासा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे एक सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं ख्रिस्ताते मोगाच्या बाबानो आणि बहिणीनो सालोरेसाच्या ह्या शेतांत सुम्याची काकोळ तूं मागून घेवंक हांगासर आमी आयल्या जिवितांत सुबार संगती आमी होगडावन घेतल्या आनी हांचे पैकी विशेश जावन आयचे शुभवर्तेंत आमी आयकता बॉक्सना विशान कोणा कडेन आमकां राग आसा ताचे कडेन राजी जावच्याक आनी बॉक्सने आमी दिवच्याक जेन्ना ह्या संवसारी आमी बॉक्सना दिनासतना सुमयतान बॉक्सांनी आमी होगडावन घेता जितल्या मापान म्हज्या बाबाक आनी म्हज्या भयणीक हांव बक्षिता तितल्या म्हाका सर्वस्पोर देव म्हाका बक्षितलो देखून आज आमी मागया ह्या मिसा वेळी कोणा कडेन म्हाका राग आसा कोणा कडेन म्हाका नांव समाधान आसा कोणाक हांवें बॉक्सनाचें देणें दिवंक इन्कार केला त्या व्यक्तीचो उडास आमी काडया आनी आमची बातकां उडास काडून सुम्याचे बॉक्साने ह्या मिसाच्या सुरवेर आमी मागया एक घडी बरी मौन रावया केल्या सर्व सुखींचो आमी उडास काडया पातकीची निवळ करून सांगता आमी म्हणया हांव पातकीक सर्वदा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो सारून सांगता मनाचे दोतोरांत सरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या वस्तू घेवन सुद्दां संगापरी सगळ्या देव आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या अपराधा लागीं विनंती म्हूण प्रार्थना मागता सर्वदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची बातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं आमेन सोमिया काकूत सोमिया काकूत Krista kakutka Krista kakutka Somiya kakutka Somiya kakutka Segi ani shanti tachari sansari service porate ma sergi charaya sarvaveda deva baba ami tuka namaskar karta ami tuka devasta वैभवापासून आम्ही तुका वाखणता सोमिया जेसू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता
आमचे पाप धुताय आमची काकूत तू बापाच्या उच्च पुस्तक आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्र व्यासागाती देवा बापाची महिमे येशू ख्रिस्ता जेसू ख्रिस्ता एकच तू भावी एकच तू ईश्वर एकच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया. बाबा तुझ्या मगाच्या भुजान पेटून भगवंत रे दुर्बळांच्या सेवेत विश्वासी रावून आणि रक्त साक्षाचे कष्ट भरून सोसूंक महिमेवन जावंक पावलो. तुझ्या मगा सारको दुर्बळांचो मोग आमच्या काळजनी वाडय आणि तुझ्या बावरांनी सलोंक आमकां बळ दी. आमच्या सुमिया तुझ्या पदा जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो क्रोधी तुझ्या सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येतना चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सांत पावलोन कोरिंथकरांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप. बाबा भयणीनो, आजून जाल्यारय मैजेच्या पुस्तकांतलें वाचतना तांच्या मतीचेर तुवालाचें दपण पडटा. पूण सोम्यातय पाटी परतल्ल्या वेळार तें दपण पडून वता. हो सोमी म्हळ्यार आत्मो आनी जंय सोम्याचो आत्मो आसा थंय स्वतंत्र आसा. उक्त्या मुखामळान सोम्याची महिमा प्रतिबिंबीत करता ते आरशे आमी सोम्याच्या महिमेन चड आनी चड परजळता आनी ताच्या सारकेचें जावन रुपांतर जाता. आत्म जावन आसल्या सोम्याचेंच काम हें. हें मण्यारपण देवाच्या आपल्या दयेन आमच्या अधीन केलां देखून आमकां आपादेर बगना. आमी परगट करता ती सुवार्ता थोड्यांक दंपलेली आसा जाल्यार नासाच्या वाटेक लागल्यांक मात्र ती दंपलेली आसा. सुवार्तेचो उजवाड तांणी पळयनाय म्हणून ह्या संवसाराच्या अधिपतीन तांच्यो अविस्वाशी मती कुरड्यो गेल्यात. हाच्या वरवीं देवाचेंच सारकें जावन आसल्या क्रिस्ताची महिमा सुवार्तेच्या परजळान परगट जाल्ली पळोवंक ते सकनात. आमी परगट करता तें आमचेच विशयान न्हय, बगार जेजू क्रिस्तच आमचो सोमी म्हणून आमी परगट करता आनी जेजू खातीर आमी तुमचे सेवक म्हणून सांगीत वता. कित्याक अनकरातावन उजवाड जावं म्हणल्यार देवान जेजू क्रिस्ताच्या मुखामळार परजळता तें देवाचे महिमेची वळख आमकां मेळच्याक आपलो उजवाड आमच्या काळजांनी फंकसो केला. देवाचें उतर हें. देवाचें वडुपकार. तुझी काकूळ तामकां दाखय सोमिया आनी दयेन आमची चड बोण कर. तुझी काकूळ तामकां दाखय सोमिया आनी दयेन आमची सोडवण कर. सर्वेस्पोर कितें सांगता तें हांव आयकतलो. तूं आपल्या भक्तांक समाधानाचें उतर सांगता. ताची बेबिरांत आसलेल्यांक ताची कुमोक लागीं आसा. अशी ताची महिमा आमच्या गांवांत वस्तली.
तुझी ठाकूर तांकां दाखय सोमिया आनी दयेन आमची सोडवण मोग आणि विश्वासीपण एकामेका भेटतात, नीत आणि शांती एकामेका रोम धरतात. विश्वासीपण भुमींतले उपजतले, नीतिवनपण सर्गार ताव नदर घालतले. तुझी ठाकूर तांकां दाखय सोमिया आनी दयेन आमची चडवण खंडीत जावन सर्वेस्पोर आमकां समृद्धी पाठयतलो आनी आमची भूंय आपले फळ दितली. नीतिवनपण ताचे फुडल्यान वेतले आनी अशे वचून ताची वाट तयार करतले. तुझी ठाकूर तांकां दाखय सोमिया आनी दयेन आमची चडवण तुझी ठाकूर तांकां दाखय सोमिया आनी दयेन आमची चडवण उभी रावया. Alleluia, 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 alleluia. एक नवो उपादेश हांव तुमकां दिता म्हणटा सोमी, जशे हांवें तुमचो मोग केलो तशे तुमी एकामेकाचो मोग करा. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पर तुमचे एक सोवे हासूं तुमच्या सोवे आसूं देवाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुया. देखून हांव तुमकां सांगता, शास्त्री आनी फरिजेवाच्या धर्मदृश्टी प्रास तुमचे धर्मदृश्ट चड जाल्ले करी तुमी सर्गींच्या राजान रिकचे ना. ज्या पुर्वजान सांगलें तुमी आयकलां, जिवेशी मारी नाका, जो कोण जिवेशी मारता ताका निती सभेक जडतेक उबो करी जाय. पूण हांव तुमकां सांगता, जो कोण आपल्या बाबाचेर रागा रावता ताका निती सभे मुखार हाडी जाय, आनी जो कोण आपल्या बाबाक आरे पेद्दा म्हणटा ताका सानेद्रीन सभे मुखार हाडी जाय, आनी जो कोण ताका आरे पिशा म्हणटा ताका यमकोणाच्या उज्यान लासो जाय. देखून तूं वेदी मुखार तुजी काणीक भेटोवंक वेतना जर तुज्या बाबाक तुजे विरोध कांय आसा म्हूण तुका उगडास येत तर ती काणीक थंयच वेदी मुखार सोड. पयलें वच तुज्या बाबा कडेन राज्य जा, उपरांत पाटी येवन तुजी काणीक भेटय. आनी तूं आनी तुजो वादी कोर्टीचे वाटेर आसतना ताचे लागीं राज्य जा. ना जाल्यार वादी तुका निती करता दिन करीत, नितीकर तुका पाऱ्यांच्या हातान दीत आनी तुका बंदेन घालतीत. सतत हांव तुका सांगता, पयशाक पयसो फारीक करीसर थंयसो तूं भायर सरचो नाय. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्त. क्रिस्ततें मगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, बक्षाणें आमकां हर एकल्यांक कळीत आसा. बक्षाणें एक देवाचें देणें. बक्षाणा विशयांत उलोवंक शर्मावन दिवंक बारी सुलाभ, पूण जिवितांत ते अनुभव करूंक
जिवितांत तें जारये काडूंक इल्लें कश्टाचें. म्हणजे जिविताच्या हर एका संदर्भार आमी कोणा वा कोणा कडेन एका वा एका दिसाचो राग केलाच आमकां आसाच. वा आमच्या जिवितांत एक ना एक व्यक्ती आमी बक्षिनांतली व्यक्ती आसाच आमकां दुखयल्ली, आमच्या विशयांत नाका जाल्लें सांगिल्ली, आमच्या विशयांत कितें कितें गडपां करून गांवार गाजयल्ली. असल्या व्यक्तींक वा आमचो आस्त बदीक आनी हेरां संगती विशयांत आमकां कितें नश्ट केल्ली व्यक्ती आमच्या जिवितांत आसात. आनी असल्या संदर्भार बक्षाना विशयांत आमी आयकत आसतना हें बक्षण आमच्या जिवितांत जायत गी, हें कश्टांचें गी, बक्षूंक साध्य आसा की म्हणल्यार सवाल आमच्या मतींत उजयतात. तें मनशा सैम, पण बक्षण हें देवाचें सैम, देवाचें सैम बक्षाणें. आनी हें सैम मोगाच्या भावान आनी भयणीनो तें आमचें कर्ण गेजयतर आमी ह्या विशयांत मस्तो नियाळ करूंक आनी मागणें करूंक. एप्रिलाच्या 15 तारखे 2018 इसवेंत आतांचो पापा फ्रांसीस रोमाच्या लागसार आसली एक इगर्ज क्रुसाच्या सान पावलूक समर्पिल्ली, सेंट पाऊल ऑफ द क्रॉस चर्च म्हूण रोमांतावन ती केशे भायर आसा ती. थंयसर तो गेल्लो भेटेक, आनी भेटेक गेल्ले तो वळो थंयसर आसलेल्या भुरग्यांक सांगाता घालून तो उलोवंक लागलो. आनी अशें उलयत आसतना एक भुरगो मुखार आयलो दोळ्यांनी दुखांक घेवन, आनी बापान ताका मुखार आपयलो. तो भुरगो नरगलो येवच्याक. परतून पापा लागीं आसले ताचे व्यक्ती वचून ताका लागीं हाडटात आनी तो बाप सायबा पोटलून धरता आनी तो रडता. मात्र न्ही सुमार एक 2-3 मिनट तो पापा लागीं बाप सायबा लागीं ताच्या कानान कितें फुसफुसता आनी उलयता. आनी निमाणें तो आपणाच्या जाग्याक पाटी वेता. आनी ह्या वेळार पापा फ्रांसीस थंयसर आसलेल्या सकयल भुरग्यांक उद्देशून म्हणटा, आरे तो भुरगो म्हजे लागीं आयिल्लो रडून, ताका हांवें पोटलून धरलें आनी म्हज्या कानान ताणें कितें सांगलें आनी गुटान सांगिल्लें ताणें. हांवें त्या भुरग्या लागीं विचारलें, हांवें त्या हेरांक सांगेत गी म्हूण, आनी ताणें सांगेत म्हूण सांगलें. आनी ह्या खातीर ताणें म्हज्या कानान पुसपुसलेलें गुटान सांगिल्लें हांव तुमच्या मुखार सांगतें तसो म्हणलो. तो म्हणलो हो चरको भुरगो, ताका ते 1 जण भाव आसात, ओट्टूक 4 जाणां भुरगीं ती. आनी तसो बापूय मरण पावला, तो मेला. पूण बापूय अनुभवार्थी देवाक पातयेन तुल्लो तरी पूण आपणाच्या 4 जाणां चरक्या भुरग्यांक ताणें बाप्तीस दिल्लो, इगर्जेक व्हेल्लें, दोतोन दिल्लें, सगळें केल्लें. आनी आतां ह्या पुताची ह्या चरक्याची एक सवाल आसा. तें सवाल हें, अळे आमचे बरी आमचो बापूय क्रिस्तांव न्ही, देवाक पातयेन तुल्लो, म्हजो बापूय आतां मरण पावला, तो सर्गाक गेला गी ना गी म्हणलें सवाल तितलेंच. चरक्याचें सवाल तितलेंच. कालें सवाल, देवाक पातयेनातलो म्हजो बापूय सर्गाक गेला वा ना. पुताचें सवाल इतलेंच पापा सायबाक. आनी ह्या सगळ्या गणिताची व्हिडियो युट्यूबार आसा, सोबीत रितीन आयकोंक मेळटा ती. आनी पापा सायब ताका म्हणटा, आळे भुरग्या, देवाक तुजो बापूय पातयेना जाल्यार तुमकां भुरग्यांक देवाची वळख तुज्या बापायन दिल्या. आनी तुमकां 4 जाणां भुरग्यांक ताणें बाप्तीस दिला, मात्र न्ही तुमकां ताणें क्रिस्तांव केल्यात. आनी ह्या खातीर तुजो बापूय सर्गार आसा. ह्या खातीर तुजो बापूय सर्गार आसा. आनी थंयसर आसले सकयल भुरगे संतोशान ताळयो पेटतात. मगाच्या बाबा भयणीनो, देवाचें बक्षाणें म्हणल्यार हें. देवाचें बक्षाणें म्हणल्यार हें भुरग्यांक चिंतल्लें कोण ना, म्हजो बापूय देवाक पातयेना, ह्या खातीर देव रागार आसा कोण ना. आनी ह्या खातीर म्हज्या बापायक देवान बक्षूंक ना, तो यमकोंडाच्या उज्यांत आसा, ह्या खातीर तो रडतालो. म्हजो बापूय सर्गार आसूंक जाय म्हूण ताची आशा आसली. आनी पापा सायब म्हणटा, देवाची वळख तुका दिल्या तुज्या बापायन, ह्या खातीर देव दयाळ जाला, मात्र न्ही तुज्या बापायक तो ताणें सर्गार व्हेला. मगाच्या बाबा भयणीनो, हें देवाचें बक्षाणें. हें देवाचें बक्षाणें. देखून हांवें म्हणलें बक्षाणें म्हणल्यार देवाचें सैम. आनी तें सैम आमचें करून घेवच्याक आमकां एक आपोवणें आसा.
हाचे शुभवर्तेन तुमी पळयलें वेदी मुखार येताना काणीक भेटोंक वेताना तुज्या भावा कडेन तुज्या भयणी कडेन तुका राग आसा तर वा कांय आसा म्हूण तुका उडास येता तर तुजे काणीक थंयच चड पयलें वचून भावाक वा भयणीक वचून बक्षाणें मागोवन पाट येवन उपरांत तुजी काणीक भेटय म्हणजे खापाटी जायनाका देवा मुखार खापाटी जायनाका नितळ काळजान कोणा कडेन तुका राग आसा तूं बक्षिताय तर खंडीत जावं देव तुका बेसांवांनी भरता इतलेंच थंयसर आसचें विशय देखून मगाच्या भावा भयणीनो आज आमी आयकल्ले वाचपाचें नियाळ करतना एकच एक विशय आसा तो जावन आसा बक्षाणें बक्षाणें तें कितें आसा तें देवाचें सैम तें आमी आमचें करून घेवच्याक बक्षाणें राग निवयता आनी राग निवरायता मस्त संदर्भांनी नासमाधान बगचें रागा वरवीं न्ही आमच्या उलोवण्या वरवीं बक्षाणें दिल्ले तक्षण राग निवता मात्र न्ही राग निवरता बक्षिणांतलें काळीज एक पापसिल्ल्या आनी रागाचें काळीज जाता एक पापसिल्ल्या आनी रागाचें काळीज आसा आनी बक्षाणें दिवचें म्हणल्यार अस्कतकायेचो वा सलवणेचो संकेत न्ही बगार तो बळवंतकायेचो संकेत बक्षाणें म्हणल्यार हांव सलवलो हांवें सॉरी म्हणलें जालें हांव तुज्या पांयां पडटां वा हांव सलवलो हांव ल्हान जालो म्हण न्ही बक्षाणें दिल्ले वरवीं हांव ल्हान जायना बगार हांव व्हड जाता मात्र न्ही हांव बळवंत जाता जर बक्षाणें दिल्लो मनीस सलवलो म्हणलें म्हूण आमी चिंतलें तर वा बक्षाणें दिल्लो मनीस ल्हान जालो म्हूण चिंतलें तर जेजू क्रुसार मरलो कित्या खातीर आमकां बक्षाणें दिवच्या खातीर तो ल्हान जावना तो सलवोंक ना तो जैतेवन जालो देखून बक्षाणें दिल्ले वरी मगाच्या भाव भयण आमी जैतेवन जाता न्ही बगार आमी सलवना पेद्रोन विचारलें एक सवाल आसा कितले पावटी हांवें बक्षीस जाय कित्याक म्हणल्यार संप्रदाया प्रमाणे जुदेव संप्रदाया प्रमाणे 3 पावटी बक्षाणें सॉरी म्हणून सांगल्यार थंयसर जालें आनी पेद्रोन इल्लेशें सोडोवन म्हणलें 7 पावटींगी म्हणून विचारलें आनी जेजू म्हणटा 7 पावटी न्ही 7च्या 70 पावटी म्हणजे अनलिमिटेड ताका घट ना मीत मेर नातलो मोग म्हणटा आमी मीत मेर नातलें बक्षाणें ताका घट ना कितले पावटी तुका बक्षूंक जाय तितले पावटी तुवें बक्षीस जाय आमी म्हणटा थोडे पावटी ताका कितले पावटी बक्षील आनी जायना बार पावटी ताका बक्षील आनी बक्षिना म्हूण सांगलें आसात वा कोणी व्यक्ती तुमच्या मतीन आसूंक पुरो ताका मस्त पावटी बक्षिलां फादर हांवें आनी जायना म्हजे वरवीं जालें म्हजी समाधानाची घड उतरली पूण जेजू आज म्हणटा 7च्या 70 पावटी जितल्या मापान तूं आनी एका व्यक्ती बक्षिताय तितल्या मापान तूं बळवंत जाताय जितल्या मापान तूं आनी एका व्यक्तीक बक्षिताय तितल्या मापान तूं वर्त जाताय देखून म्हाका भाव भयणो बक्षाणें आमच्या देणें करून घेवया पाऊल म्हणटा रोमाकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 5 वाक्य 8 आमी पातकी आसले हांव तेन्ना आमच्या खातीर मेलो आनी आपूण कितलो मोग करता म्हणून जेजून आमकां दाखोवन दिलें जेजून आमचो कितलो मोग करता म्हणून आमच्या पातक्यांचो कितलो मोग करता म्हणून कुर्सार म्हणून बक्षाण्या वरवीं दाखोवन दिल्लें जावन आसा देखून आमी आनी एकलोसो मोग कितलो करता म्हणलें आमी दिल्ल्या बक्षाण्या वरवीं तें कळीत जाता जितल्या मापान म्हज्या घोवाक म्हज्या बायलेक जितल्या मापान म्हज्या भुरग्याक म्हज्या शेजाऱ्याक हांव बक्षितां तितल्या मापान हांव तसो मोग दोडतो करता सांपावलून सांगिल्लीं तीं उतरां खरीं त्या जिणयेन करीत जावं जेजू पातक्या सांगाताक ताणें जेवलो ताच्या घरा गेलो तो थोडे फावटी आमी म्हणटा ताका म्हाका ताचे कडेन राग आसा ताचें तोंड पळोवंक सयत म्हाका नाका ताच्या घराक हांव पांय दवरना ताच्या बागलाक हांव पांय दवरना ताणें वाडिल्ले बशेंत हांव जेविना मात्र न्ही ताच्या घरा कुशीन सयत हांव म्हजें उशें घालना न्हिदना म्हणटा आमी तितलो कडकडसो राग तो तेवटे आमकां न्ही जिवितांत पूण जेजू पळया असल्या पातक्या सांगाता तो रागार जावना जावं जाके वा सुखाकाराची स्त्री वा पदराची स्त्री आनी वा हेर कोण जेजू रागार जावना बगर तांच्या घरा गेलो आनी जेवलो हेरांनी ताचे जेजू विशयां उलयलो तांच्या घरा येता वा हांच्या घरा येता म्हणून पूण जेजू आपणाचें कितें मिसांव ताणें बऱ्या रितीन केलें देखून म्हाका भावा भयणीनो आमी जेविनातल्या त्या मनशाच्या घरा वचून त्या व्यक्ती पासून आमी मागया थोडे फावटी आमकां बसूंक कश्ट जाता जावंक पुरो तसल्या व्यक्ती पासून आमी मागोंक आज उडास काडया मिसा वेळार कोणा कडेन आमकां राग आसा कोणा कडेन आमी रागार आसा कोणा कडेन आमी हगें दवरलां
कोणा कडेन आमी मसोर दवरल्या ते सगळे व्यक्तीचो उडास आमी काडया बक्षिया तांकां काळजांत तावन तांचे पासून आमी मागया आनी जेन्ना जितल्या मापान आमी हेरांत दयाळ जाता तितल्या मापान देवाची दयाळाय आमकां मेळटा. जितल्या मापान हेरांक तूं आनी हांव बक्षिता तितल्या मापान देव म्हाका बक्षिता. हें देणें डबल जाता आमकां. देखून जितल्या मापान तूं तुज्या भावा भयणी कडेन दयाळ जाताय, जितल्या मापान तूं भावा भयणी बक्षिताय, तितल्या मापान देव तुजे सांगता दयाळ जाता. देखून ही दयाळाची करणी आमच्या जिवितांत करच्याक आनी देवाची दयाळाय आनी बक्षणे आमच्या जिवितांत अनुभव करच्याक मिसा वेळी आमी मागया. आमेन. तुझ्या पोता आमच्या तालुका आपणाकच भेटयलो कुर्साचे मरण जेजू सांगता आमकां भेटयता ताच्या बलिदान वांटेली जाता. ओडो आनी वायनान विदेशी आयल्या दिनवाची काळजांत्यो तुका अर्पिता. आमकां सामी तुका पानीक सावन दिता स्वादीक मोगान तुज्या जियो आशेता. स्वीकार कर बापा पानीको आमच्यो भक्तीन भेटयता तुका आमी म्हज्या बाबा भयणी नमजान तुमचें बलिदान सर्वपुत्र देव बापाक मत तसलें जावन दी म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मेमीक आमच्या त्या भूस बिचा धावा सेस्पूत मंगे. प्रितीच्या बाबा तुज्या पुतान जालेले जिविताची वाट आपली करून भगवंत रे जमनीन पंपलेल्या गोवाच्या कणा वरवीं आपल्या जिवाची ह्या संवसारांत परवा करिनासतना रक्त साक्षाच्या मरणा वरवीं महिमेवन जालो आनी पवित्र सभेक सभाम पेक दिवंक पावलो. ह्या स्मरणान आमी संवसाराच्या सुरणे पसत आमचें जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे एक सवे हासूं आमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उपारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूक्या. ओयशी आमी करूं फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापाक सर्वपदवेदरांनी ससनाच्या देवा सर्व काळ्याने सर्व तयामे तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सालो रेस तुज्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलांनी सोडून आपले रगत व्हरून तुजी विचित पदवी दाखयली. हे परी तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी आमच्या सत्कायेन क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं तुजें बळ संपूर्णायेन परजळटा. देखून सर्गींच्या देवदूतां संगती आमी प्रितमे निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. Povi, povi, darbara so सर्वेस पोतू. सर्वांनी संसार भला तुझ्या वैभवा ओंस गीत तुकाचे. ओंस गीत तुकाचे. ओंस गीत तुकाचे. सर्वेस पोराचे नावी देता ताकाचे जे. ओंस गीत तुकाचे. ओंस गीत तुकाचे. ओंस गीत तुकाचे. बाबाकडं संभवित सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रात्म्या धरून ही जणी पवित्र कर्म मी मागता
जावं दी आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूट आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरून सोसूंक विचारी ताणें उंडो घेतलो तुका आडीन बसून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी गयात ही म्हजी कूड तुमचे बसो सुमार पोवची तेच बरी जबान दतसने काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें भियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नी कराराचें रगत पातकांचें बक्षण मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेस्त मनशां बसोत तें रावतलें हे म्हज्या आवड आसा करात Bart så gott berget och jam. Somici sumelo, somici sumelo, somici suciba sala. Oh, pavarta soku, ami bergerta, Jesu novyane. बाबा जेजूच्या मरणासानीपणा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सुगंध आनी सुरणेची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका आडीन बसता आनी जेजूची कुडण रग सेवतल्या आमी समेजता पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रथमे चेरवेस सारले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसिस आमच्या भगयन बाप्पा जराल्ड आयझक आमच्या गवळी बाप्पा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमुखांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मरण पावल्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ फळोवंक फावो कर हांगासर हजर आसलेल्या आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरी देवाची माय तिचो पती भाग्यवंत जुजे भाग्यवंत दंदूत भाग्यवंत लॉरेस आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत तूं आमकां वांटो दी तांच्याय सांगात तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं Yes, Jesu वरवीं yes, Jesu संगता yes, Jesu थंय पवित्र आत्म्याच्या एकमना सर्वोद वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकलेलें प्रार्थना संगता आमी म्हणुया आमच्या बाबा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज Ty gasta sonsa amso disportogras azam gandhi ani ami amci suklela muksita tashi amci patkam bagus ani amga darlem podon dinaka vanvaitam le amganiva सर्वेच परा सर्वायटंतली आमकां निवादी गुण्याचे विता सवस्त कायम गांधी सर्गींचे बागणी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरबशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सरपातकांतली सुटे आनी सर्व आकातांतली वाचय कित्याक रसवडके पदवी आनी महिमा तुजे ससनाच्या ससना सुमया जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्मता म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती आनी एकवटान सांबाळ तुझी येता राजवर्षला येता ससनाच्या ससनाक आमेन सुम्याची शांती सदां काळ तुमचे सुबे आसूं तुमचे सुबे आसूं एकामेकाची तोंडां पळोवन सुम्याची शांती पटयात देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत देवाचे शेळी संसाराचे
कर देवाचे शेळिये संसाराचे पाप करतेले आमकां शांती ही देवाची शिली संसाराचे पाप करता ती शिलीच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सुभागी तुमी आज म्हज्या उतरांचे भाग म्हाका होना कास्त्रान म्हाका भलायकी मेळटली सोम्या मुखे नामे आयल्या तुझे कांदी आमकां सगी सोधी सोम्या आमकां आयच्या दिसा यात्रिकामी सावनासा बसयल्या गावा पयान करता तुझ्या आदारात येता साय माता यात्रिकामी सावनासा बसयल्या गावा पयान करता तुझ्या आदारार पातयेता तुझी साय बसयल्या गावा पयान करता तुझ्या आदारार पातयेता तुझी साय माता यात्रिकामी सावनासा बसयल्या गावा पयान करता तुझ्या आदारार पातयेता तुझी साय माता Sangata Erganita Pukkachisu Baburta Ailayata Mochite Haulastham Vaibautusu Haungata Tos Mochen Chivit Tu Chivan Po तुझे तय सोमिया हांव संपू तू मोचे जीवित तू जीवन तुझे तय सोमिया हांव संपू बाबा मैली सांगता अर्गानिता उपकाचिसू बाबुता Haulestam Vaibautusu Haungatam प्रार्थूया जेजूच्या आणि आमच्या मगाळ बापा आम्ही घेतलेल्या प्रतिमगाच्या जेवणावरवी बगे म्हणलो रे सच्या काळज बरी आमची काळज आमच्या दरबळ भाव बहिणीच्या कष्टांक आणि हाल उपद्राव उघड आणि त्यांच्या गरजा भाऊ आमचे हात पाय सुरसुडीत कर गरिबांच्या नियानित भक्तांचे हक्क राखून आमकां जागृत कर
आनी ह्या हक्का पासून स्मरण लेगून सोसूंक आमकां तयार कर. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे एक सोबे हासूं. तुमचे सभे हसून सर्वपिता देव बाप आणि पुत आणि पवित्र आत्मा तुमच्यावर आपला आशीर्वाद घालून. आमेन. वचून याच ख्रिस्ताचे शांतीनं तुमकां धाडता. देवाचे उपकार. या मिसाच्या बलिदानाचे प्रधान याजक जावन आराधन सोलन वरून नोव्हेंकरच्या फादर मानदिक बाप स्टॅनी पिंटो, प्राध्यापक आणि कॅम्पस कॉलेज डायरेक्टर साम फिलोमेना कॉलेज पुत्तूर हांकां तुमचे सोमेस्तांच्या नांवी हांव देव बरें करूं म्हणटा. ताच्या वर्त्या मिसावान सांत लोरेसाची बेसांव मागता. तेर्साची लितुर्जीची जबाबदारी घेतिल्ली आमच्या बाजिलिकाच्या लितुर्जी समितीक देव बरें करूं. मानाचे वाती वाणच्या पासत सर्गींच्या बापा तुज्या सेवका सांत लोरेसाच्या मानाक ह्या पवित्र तळार वंतिके दिवन मुर्दोम राबोवन पिरजेंत राबोवन विविध रितीन दान दिल्ल्या हर एका भक्तिकांचे कुटुंबाचेर आशीर्वाद घाल. ह्या वातीचो उजवाड ताच्या घरांत आसतना सर तराचो काळोख पयसो दिल्ल्यांत आमी घेता म्हणल्यार त्या मनशा बराबर सांत लोरेसाच्या मनाक ताणें भेटयल्ले तांच्या काळजामनाच्या यात्रेक सफळ जावं, तांच्या कुटुंबांत बरेंपण जावं, दिसपडतो ग्रास तांकां मेळोवंक आनी देवाची आशिर्वादां भरपूर मेळोवं म्हूण मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आतां नांवां पयल्यांनी मुखार येवचें आनी प्रधान याचिका लागीं मानाच्यो वाती स्विकार करच्यो. मुर्दोम विल्फ्रेड डिसोजा मूडबिद्री. विल्फ्रेड डिसोजा मूडबिद्री. वलेरियन मेंडोन्स अँड फॅमिली मूडबेळ्ळे. वलेरियन मेंडोन्स अँड फॅमिली मूडबेळ्ळे तीन मुर्दोम. मन्विता मतायस दुपदकट्टे. मन्विता मतायस दुपदकट्टे. जेवणाक वंतिके दिल्ल्यांची नांवां. हेमल दोशी अँड फॅमिली मुंबय. हेमल दोशी अँड फॅमिली मुंबय. विलियम कुटिनो मियार. विलियम कुटिनो मियार. रिशॉन रॉड्रिगस अलंगार. रिशॉन रॉड्रिगस अलंगार. शार्लेट डिसोजा कारकळ. शार्लेट डिसोजा कारकळ. बेनेडिक्ट पर्ल क्रिस्टल अँड चेरियल डेसा नासिक. बेनेडिक्ट अँड पर्ल क्रिस्टल अँड चेरियल डेसा नासिक. रेहा डिसोजा मुंबई. रेहा डिसोजा मुंबई. लेनिशा डिसोजा मियार. लेनिशा डिसोजा मियार. आनी कोणाची नांवां सोडून गेल्यां तर तांणी येवन वाती स्विकार करच्यो. ಸೌಮ್ಯಚಿ ಸ್ತುತಿ ಕರಿಯ ಮುಖಾನ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 153 153. सांत लोरेसाक नोवेनाचे मागणे. हे जैते वन मार्तिरा सांत लोरेसा तरण्या प्रायलीस पावर्त्या खातीर कठीण कश्ट सोसून जीव दिल्ल्या आयक आमचें कालते मागणे. वर्त्या पातळेन आमी तुजे सरशी आयल्या जीव वावार्थ तिरबर बसो देवाचो आनी आमच्या पेलाचो गरो मोग आमकां सोण दे. आमच्या बेसार सरी जावन निस्काळपण आमचे दें परजळशें कर. आमच्या सरात्मीक आनी संवसारी वडिलांतय कालतेपण आमी दाखयशें कर. दुबळ्या धाकट्यांक पिडेशिडेन आनी कश्टान वरांत आसल्यांक आमच्या संद्रापा प्रमाणे आमी पावशें कर. आनी बावरत्यांक आनी बावरत्यांक शेडिल्ल्यांक
सर्गींचो उजवाड आनी देवाची वळख मेळा शिकर तुज्या बळावीक मजतीन देवाचे राज संवसारार विस्तारूं दी आमच्या कुडी आत्म्याच्या सरगर्जनी आमकां पाव प्रत्येक जावन मेळिल्ल्या उपकारांक अर्गां दिवया सांत लोरेसाच्या मजतीन पासपोर्ट रिन्यूवल जाल्ल्या पासून 14 वर्साच्या चेरक्याक मुस्काराक स्ट्रोक जाल्लें संपूर्ण गूण जाल्ल्या पासून लाखांनी एकल्याक येवची पिडा शॉन म्हणल्यार गूण जावन संपूर्ण तो बरो जावन हांगा येवन साक्ष दिल्ल्या पासून गोमटी दूख गूण जाल्ल्या पासून बऱ्या तरान लयसान जाल्ल्या पासून USA काम मेळिल्ल्या पासून प्री मॅच्युअर भुरग्याक संपूर्ण तरान ते भुरगें नॉर्मल जावन आयिल्ल्या पासून क्रिस्तांव भयण हांगासर साक्ष दिता मेळिल्ल्या सोर उपकारां खातीर अर्गां दिवया सांत लोरेसाच्या मजतीन जायते उपकार हांगासर लाभल्यात सर्गींच्या बापाक अर्गां दिवया Gesù, tu sora, Gesù, tu makasai, Alleluia, Gesù, tu sora, Gesù, tu makasai, Organ tuka, stuti tuka. Stuti Tuka Gesù Tomo Sode Gesù Tomo Sochi Alleluia Gesù Tomo Sode Gesù Tomo Sochi Organ Tuka सांत लोरेसाच्या नांवान आमी ते सवां भेटोवया सांत लोरेसाच्या मजतीन जिबेचे कॅन्सर गूण जावन पांयाचे किडे सुमार जावच्या पासून चोरी जाल्ले भांगर आनी पयशे बेगीन मेळ्ळो 4 वर्सांच्या भुरग्यान सारके उलोवंक न्यूझीलंड वचोंक विगा मेळो रीण फारीक जावन सांत लोरेसाच्या मजतीन बरो पावस तोटाक आनी पियोंक उदक मेळो भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोन मेळो बरी सैरीक मेळच्या खातीर डिप्रेशनांतल्यान भायर येवं हात पांयाची दुगुणी जावं इंटरव्यून पास जावं बेगीच बरें काम मेळच्या पासून सांत लोरेसाच्या मजतीन माग्या दया दाखय सोम्या दया दाखय तूं क्रिस्ताच्या आत्म्या दया दाखय तूं दया दाखय सोम्या दया दाखय तूं क्रिस्ताच्या रक्तान दया दाखय तूं सांत लोरेसाच्या मजतीन जाग्याचे समस्ये पर्याय जावं युरोपान बरें काम मेळो कोंकणी शेड काफा गूण जावं भुरग्यांचे जणे लाबो गाडी काण घेवंक फावो जावं
बावळ्याची दुगूण जावं बरो जागो मेळो अमल पिवण सोडून पाडतो कोण जावच्या पासून बिझनेस बरें जावं माथ्याचे केस जोडचे रावो तोंडाची कथा वसो घरान शांती समाधान मेळों अलर्जी गुण जावं एग्जामान बरें बरें बरों थायरॉयड ब्लड प्रेशर कोलेस्ट्रॉल गुण जावचे पासून सांत लोरेसाच्या मजते आमी माग्या दया दाखय सोम्या दया दाखय तो क्रिस्ताच्या आत्म्या दया दाखय तो सांत लोरेसाच्या मजतीन नव्या घरच्या बांदपाचें काम बऱ्यान जावं अस्थमा एलर्जी पिडा गुण जावं दोळ्यांक दिश्ट मेळोंक जागो विकून वचूं ब्लड प्रेशर शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावं नर्सिंग करूंक सीट मेळोंक वायट संवय सोडूंक आर्थिक स्थिती बरी जावं काळजाच्या पिडा संपूर्ण बरी जावं भुरग्यांनी शिकिल्लें शिकप मोतीं उरों जागो सेल जावंक वचूं बरी भलायकी मेळोंक काजाराचें कार्य बऱ्यान जावं अवघडांतले राखून व्हरूंक कोर्ट हायकोर्टांत स्टे मेळोंक केस मुंदारून व्हरूंक राग पयसा अन्याय करतल्यांची मोत उजवडावंक जागो बरा मला विकून वचूं सांत लोरेसाच्या मजते आमी माग्या दया दाखय सोम्या दया दाखय तो संताच्या प्रत्म्या दया दाखय तो सांत लोरेसाच्या वर्त्या मोगान हांगासर आयिल्ल्या भक्तिकांक बावडट्यांचे मागणे आयकून ಕರ್ತರಾದ ದೇವರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ ಭಿನ್ನಾದ ಮೂಲಕ ದಯಾಳು ದೇವರ ದಯೆ ಕೃಪೆ ಇರುವಂತಾಗಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಸಿಗಲೆಂದು ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ರೋಗ ರುಜಿನ ಬಂಧನಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಸ್ವಸ್ಥವಾಗಲೆಂದು ಈ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಗಲಿ ಎಂದು ಕರ್ತರ ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ ಭಿನ್ನಾದ ಮೂಲಕ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. दयादाकय सौम्या दयादाकय तो ख्रिस्ताच्या रक्तान दयादाकय तो शेकी बावरत्या प्रमाणे बरे क्रिस्तांवांचे जिवन बागी मरण मरण सगळा तुझे संगता ससना देवा वगळसूचे बाग आमकां सुमेस्तां फोव कर आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं सदीस फोटोग्राफ्स संबंधी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवं नाका पूण वायटांतले आमकां मग लोपकार मेळोंक नमान वरी कृपेन भरलेले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळचे क्रिश्चन जेजू भगिनी देवाच्या माय हांव व्यंगाती विनंती कर आता आनी आमच्या माची भगवंत लोरेस मारतीरा आमा पसत विनंती कर येशूच्या बसण्याक आमी भोवसंची गती प्रार्थया येसर पदवेधरा देवा भगवंत लोरेसान आपल्या वळवळ्यांच्या उज्याचेर जैत वर्षां तुवें केलें आमच्या अवगुणाची केन्ना आमी पालवाशें कर म्हूण लालन मागता
क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सांतलोरेसाच्या मजतीन सर आमच्या पिडेस्त बावंडा पासत आम्हा सुमेस्तां पासत आतां मागया. सोम्याचे नवी आमचो आधार ताणे रचला सग आणि संसार. सोम्या दयेन आयक म्हजे मागणे. आणि म्हजी बोब तुजे सरशी पावून दी. सोमी तुमचे सोवे हासूं तुमचे सोवे आसूं. प्रार्थुया सरपत बेदराने सासन देवा तुझी गुण करची सगत पिडेस कुडीनी वतून कस्तोंच्या तुझ्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय. या तुझ्या विश्वासी साकरांचे तूं दयाळ दिश्ट घाल. पातकाक शिक्षा जावन रेवडलेल्या सरबान पसंतले तांकां सोडय. मतेची आनी कुडीची सर्व दूख तांचे तावन पयस कर. तुज्या गणीत काकुळतेचेर पात येवन आयिल्ल्यांक तांकां तुज्या भक्ता सालोरेसाच्या प्रत्येक मजतीन कुडी येतण्याची भलायकी लाभय. ह्या वसलिकान तुज्या दैवीक सहवासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळा म्हणली ददोसकाय तांची जावं दी. अशें शांती जोडली तुजें साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकोवणी आनी देखी प्रकारात चलून तुजो मोग आनी बरेपण पासाची खरी भक्तिबंधन जावन जियोवचें आनी तुका महिमा दिवचें बाग तांकां फोक क्रिस्ता आमच्या सुम्या मरिफात. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे आसूं आनी तुमचें संरक्षण करूं. आमेन. तुमचे भितर तो राव आनी तुमकां सांबाळूं. आमेन. तुमचे मुखल्यान तो राव तुमकां वाट व्हरून तुमच्या फाटल्यान तो राव तुमकां राखूं. तुमच्या वयर तो राव आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. आमेन. आनी सर्वपिता देव बाप आनी पुत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. सांत लोरेसाच्या मजतीन पवित्र आत्म्याची कृपा मागया. ह्या पवित्र उदकाच्या शिंपणे वरवीं आमची पातकां भोगसतना ह्या पवित्र तेलान माकल्या मरेफात हर एकल्यांक गुण करची सकत मेळोवंक पवित्र आत्म्याचे देणे मेळो दी म्हण मागया. आमी सोमेस्त उबे रावया आनी पवित्र आत्म्याची कृपा मागया. पान संको 95. पवित्रत्म्या आमचे तूं देवोन पवित्रत्म्या पवित्रत्म्या आमचे तूं देवोन तानितीच्या वाटेर म्हाका दिसपडते सोलोंक ये. सतानितीच्या वाटेर म्हाका दिसपडते सोलोंक ये. पवित्रत्म्या पवित्रत्म्या आमचे तूं देवोन पवित्रत्म्या पवित्रत्म्या आमचे तूं देवोन सोमीस्त म्हाका सांडून गेल्ल्या वेळार मसत तुजी लाबोंक ये. सोमेस्त म्हाका सांडून गेल्ल्या वेळार मसत तुजी लाबोंक ये. निराशेंदे देस्पो सल्ल्या वेळार बुसव लाबोंक ये. निराशेंदे देस्पो सल्ल्या वेळार बुसव लाबोंक ये. पवित्रत्म्या पवित्रत्म्या आमचे तूं देवोन पवित्रत्म्या
बुद्धीन तुझ्या पायांतळा उकर तुझे नियळ पाठवून अर्गाम पावमून मागताव चिने पोयनार आमच्या सो तुवे केलो क्रिस्ता करत साक्षी जाऊनची अर्पिलो मोगाळ पात्रून आमच्या सालो रेसा पावल्या बुद्धीन तुझ्या पायांतळा उपकार तुझे नियाळ पाठोन अर्गाम पावमून मागताव चिने पोयनार आमच्या मोगाळ पुत्रा अंगार मोळी आशीर्वादी जेसूच्या पवित्र काळसा भुरग्यांक तुझ्या दे तुझे आशीर्वाद भगवंतलो रेसा आम पसत विनंती कर भगवान कुर्साचे कुर्वे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे नी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.